Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, doi dampia. Mogala Bapa Jesu Christa pavitra आत्म्या तुका दिनवास. हे तीन दीस आम्ही तुझे सांगता सारल्या. तुझ्या उतराची शिकवण घेतल्या. तुझ्या उतराची समजणी जी तुवें आमकां दिल्या ताचे पासत आमचे काळजेचे खोलायक जावन तुका दिनवास. ह्या तुझ्या उतरा वरवीं तूं तुजो मोग आमकां उगडो कोत्ताय. ह्या तुझ्या उतरा वरवीं तुजें मन कितें पळयताय तूं आमकां सांगताय. जायते पाटी आमी चिंतलां आसतलें देवा तुका कितें जाय, हांवें तुका तुजे पासून कितें केल्लें जाय. देवा तुजी म्हज्या जिवितांत येवजण कितें. हाचो सगल्याचो आन्सर तुवें आमकां उगडो केलाय तुज्या उतरांतल्यान. कसलें जिवीत जियोवपाक जाय तें तुवें आमकां तुज्या उतरांतल्यान शिकयलां. तुजी आमच्या जिविताक येवजण कितें हिवूय तुज्या उतरांतल्यान तुवें आमकां उगडी केल्या. हाचे पासत बापा हांव तुका दिनवासतां. आनी आयज जेन्ना आमी हें उतर घेवन हांगासरल्यान भायर वयतलीं तें उतर आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक त्या उतरा प्रमाणें जियोवपाक आदले भाशेन न्हू पूण एके नवे भाशेन जिवीत जियोवपाक तुजें बळ तूं आमकां दिताय म्हणून आमी तुका दिनवासतां. मोगला बाबा दिनवासतां तुजे पवित्र आत्म्या पासत जो आमकां उगडासा काडटा. जें उतर आमी शिकलां, जें उतर आमच्या काळजांत एका बियां भाशेन रोयलां तें आमकां गरज तेन्ना पवित्र आत्मो तें उतर आमच्या उगडासा काडटा म्हणून हांव तुका दिनवासतां. जेन्ना आमकां त्या उतराची गरज आसता, जेन्ना आमकां तुज्या ताळ्याची गरज आसता तेन्ना तो पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता म्हणून हांव तुका दिनवासतां. ह्या तुज्या मोगा पासत मोगाला बापा सगलीं आर्गां सगलीं दिनवास तुका दिता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. प्रेज गॉड. ओके सो पयल्या सेशनान आमी शिकतालीं खंयी आमी आमचें पयले स्वतेर बळ वळखून घेवपाक जाय. आनी आमचें बळ जावन आहा देवाचें उतर. आमचें बळ आमचे भितर ना, आमचे भितर आमचें बळ आहा आमच्या काळजांत जें देवाचें उतर आहा तें. कित्याक तें देवाच्या उतरांतल्यान देवान आपली येवजण आपलें मन आमकां उगडें केलां. आनी ताचेंच उतर जावन आहा ती आमच्या हातीन दिलेली तोरसाद जी जें आमच्या हातीन हात्यार जाता. पवित्र आत्म्याचे पद्दतीन आमच्या हातीन हात्यार जाता जो दुस्मान आमचे आड मांडण्यो घेवन येता ताका फुडो करूंक. आनी हें बळ देवान आमकां दिलां तें आमी पळयताले. पूण सैतानाक जाय ते आमचो शिंतीत आमचें ध्यान त्या उतरायलें काडून व्हरपाक. कित्याक ती वोंपयाची ओंपार तुमी आयकले आसतली. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत सगळ्या शुभ वर्तमानांनी आहा ती पूण मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमी जायते पाट पळयता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी जायते पाट पळयता. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 4थ्या आवेस्वरान आमकां ती वोंपयाची ओंपार मेवता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 13व्या आवेस्वरान मॅथ्यू 13 एंड मार्क 4 ह्या 2 चॅप्टरांनी आमकां ती वोंपयाची ओंपार मेवता. पॅरबल ऑफ द सोवर एंड द सीड. आनी तातूंत पयली जमीन म्हणटा ती ओंपार आमकां सांगता 4 भासांच्यो ज्यो जमनी आहा. खंयच्यो त्यो आतां कित्याक जायते पाटी आमी हें पयलें आयकलां. खंयच्यो त्यो 4 जमनी. पयली वाटेर पडटा. ओके. दुसरी खडपी जमनीर. एक बी म्हणटा कोण एक बी 4 भासांचे जमनीर पडोंक जाता म्हणटा न्हू. सो तें पयलें बेश्टें वाटेर पडटा. ओके. दुसरें खडपी जमनीर पडटा. ओके. तिसरी कांट्यांनी पडटा आनी चवथी बोरी जमनीर पडटा. आनी जे भाशेचे जे जमनीर तें देवाच्या उतराचें बी पडटा ताचे प्रमाणें तें पिकूय मेवता. वय आतां ती जमीन जावन आहा आमचें काळीज. बी जावन आहा देवाचें उतर आनी जमीन जावन आहा आमचें काळीज. आनी हे 4 भाशेंचे जे जमनी ती ओंपार दाखयता तें दाखयता आमच्या काळजाचें कंडिशन कितें आहा पळय तें. आनी पयली जमीन जरी आमी पयली जी वाटेर पडटा म्हणटा पळय ती
मार्कूच्या शुभवर्तमान 13वा हावेसवर आमकां सांगता तें देवाच्या उतराचें बी एक वाटेर पडलेलें जाता. आमचें काळ दिसते बेश्टें वाटे सारकें जाता. तें बी पडटा पूण पिकेक पावना. कित्याक दुस्मान येता आनी तें बी आमचे कडल्यान काडून वता, चोरून वता. ओके, ते पयले जमनिल्ले म्हणटा हो परिणाम असो जाता की बी तें बेश्टें वाटेर पडलेलें कशें जाता आनी दुस्मान येता, सैतान येता आनी तें बी सुकणें कशें बी तोंच मारून घेवन वता, तोच सैतान येता आनी तें देवाच्या उतराचें बी आमच्या काळजांतलें काडून वता. पूण कित्याक काडून वता ताचें कारणूय सांगता. मॅथ्यू 13 आमकां कारणूय सांगता. मॅथ्यू 13 म्हणटा सैतानाक तें बी आमच्या काळजांत जें पडलां तें व्हरोंक जाता, तोंच मारून व्हरोंक जाता. कित्याक तें उतराचें आमकां समजणी मेळोंक ना. आमकां ते उतराची समजणी मेळोंक ना म्हणटसूच तें सैतानाक तें बी काडून व्हरोंक जाता. कित्याक इमिडिएटली जरी तर आमचें ध्यान उतर आयकलां खरें, तें ध्यान रोखडेंच आनीक दुसरे कडेन गेलें जाल्यार आमी तें खोलायेन त्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करीत ना. जरी तो नियाळ करिना ताची ती समजणी आमच्या काळजान आमकां मेळना आनी ती समजणी मेळना म्हणटच सैतानाक आमच्या दुस्मानाक इजी जाता तें आमच्या काळजांतलें बी चोरून व्हरोंक. आनी एक पाट ताणें तें बी चोरून व्हेलें जाल्यार ताच्यो ज्यो फोटी आहात त्यो आमच्या काळजांत घालूंक जाता. त्या फोटींचें बी आमच्या काळजांत घालूंक जाता. आनी ताचो हेतू हो, कित्याक ताका जाय आमी इमिडिएटली आमी जें उतर आयकलां ताजेलें मन आमी आमचें पयस काडून व्हरोंक. कित्याक तुमी आनको तुमचे लागीं जालां जालां आसतलें, म्हजे लागीं तर जालां. जेन्ना हिंगासर येता न्हू ओ जेन्ना केन्ना प्रिचींग करूंक वता न्हू, प्रिचींग करपाचो टायम येता ताचे मातशें पयलीं कितें तरी इरिटेशन जातलें. कित्याक त्या उतरायलें मन काडून व्हरोंक. कोणाक मिनिस्टर करूंक वता न्हू, कोणाचो जावं फोनार जावं पर्सनल विजीट करता तेन्ना कितें तरी इरिटेशन येतलें आनी मन सारकें इरिटेट फ्रस्ट्रेट जातलें. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करताले न्हू ताजेलें वयतलें. तुमकां जालां आसतलें रे, कित्याक हिंगासर बसता सेशन आयकता खरी पूण सेशन आयकून हिंगा मातशें वयर गेलें मातशें कितें इरिटेट कोण घरा कडल्यान कोणाचो फोन येतलो ओ आनी कोण कितें म्हणटलो, इरिटेट जाता मन. कित्याक सैतान ती चिंतना घेवन येता, तो प्रेशर घेवन येता आमच्या मनाचेर. कित्याक ताका जाय आमचें ध्यान तें देवाच्या उतरायचें काडून आनी कित्याचेर घालपाक. एक पाट ताणें तें देवाच्या उतरायचें ध्यान आमचें काडलें जाल्यार ताका आपली फोट त्या फोटीचें बी आमच्या काळजांत घालूंक जाता. ताका जाय तें. पूण एक पाट आमी तें ध्यान आमच्या देवाच्या उतराचेर दवरलें, ताचेर नियाळ केलो, ताची समजणी आमी घेतली जाल्यार ताका तें बी आनीक चोरूंक व्हरोंक जायना. मागीर तो दुसऱ्यो मांडण्यो हाडटा, जावं तो ऑफेन्स, दुसरी जी जमीन आहा जावं ती ऑफेन्स, दुसरें तिसरी जमीन आहा ती वारीज, टेन्शनां जिविताचें सगळ्यो मन नाबालार जाता पळय तें सगळें, आनी चवथी ती बरी जमीन. सो त्यो दुसऱ्यो मांडण्यो हाडटा. पूण पयले सुवातेर आमकां आमचो हेतू सांगूंक जाय, जें उतर आमी आयकता ताची समजणी घेवपाक. जायते फावटी आमी तुमकां सांगता एक टिचींग आयकलें, एकूच पाट आयकून काबार करूं नाकात. तें सेम टिचींग घेयात, तो सेम विडियो घेयात, पोत्तून आयकयात. लास्ट रिट्रीटाक पासून हाचेर उलयतालीं आमी. लास्ट ग्रेस रिट्रीट जो आमचो जाल्लो, एक जायतीं जाणां एक टिचींग घेता, नवें टिचींग आयलें युट्यूबार तें आयकतलीं, मागीर रोखडेंच दुसऱ्या टिचिंगान वता, मागीर रोखडेंच तिसऱ्या टिचिंगान वता. आयकूंक जाय ना न्ही, पूण जायते फावटी कितें जाता, आमी एक टिचींग एकूच पाट आयकलें मागीर रोखडेंच दुसऱ्या टिचिंगान गेलीं, मागीर रोखडेंच तिसऱ्या टिचिंगान गेलीं. तिसऱ्या टिचिंगांक पावता म्हणल्यार पयल्या टिचिंगान कितें आमी आयकलें विसर पडटा न्हू. पूण जरी तर आमी पयलें टिचींग 2 पाट आयकलें, 3 पाट आयकलें, 4 पाट आयकलें जाल्यार तें पयल्याच टिचिंगान कितें शिकयलां ताची सारकी समजणी आमकां मेवता. खंयचें स्क्रिप्चर त्या टिचिंगान घेतलें आसत, त्या टिचिंगान 4 स्क्रिप्चर घेतले आसत, 4 स्क्रिप्चर आमकां 4 पाटी आयकल्या म्हणटच ते 4 स्क्रिप्चर उगडा सुट्टा, बाय हार्ट जाता. तेच 4 स्क्रिप्चर एकामेकाक कशें कनेक्टेड आहा, त्या 4 स्क्रिप्चरांनी कितें सोदता तें सारकें गमन येता. कित्याक आमी त्या एकाच टिचिंगाचेर घेवन आतां खोलायेन ताका आमचें ध्यान दिता, ताचेरूच आमचें ध्यान दवरता. त्याच टिचिंगान त्याच स्क्रिप्चराक आमी ध्यान दिता म्हणटो ताची ती समजणी आमकां मेळटा. आनी
ताचेर आनी विसर पडपाक और त्या टिचिंगाचें बी आमच्या काळजांतल्यान काडून व्हरपाक मागीर आनीक सैतानाक सोंपें जायना. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आनी हें जरी आमी समजून चलता न्हू तेन्ना आमची मागीर डिसिजनाय चेंज जाता. आमची डिसिजनाय चेंज जाता. कित्याक जेन्ना म्हाका कॉमन येयलें न्हू पयलें म्हाकाय दिसतालें कित्याक ब्रदर जॉन्सन जेन्ना झूम टिचिंग्स घेतालो हांवें तेन्ना स्टार्ट केल्लें. सो जो झूम टिचिंग्स घेता कितलींच घेतालो दिसांतल्यान दिसभर तो घेतालो. सो एका टिचिंगा फाटल्यान रोखडेंच दुसरें जातालें. दिसभर ताणें ग्लोबल चॅनलाचेर टिचींग घेतलें मागीर आनीक एका दुसऱ्या 5:30 दुसऱ्या ग्रुपा बरोबर टिचींग जातालें. रोखडेंच 8 आनीक दुसऱ्या ग्रुपा बरोबर 8 जालीं रातच्या 12 आनीक तिसऱ्या ग्रुपा बरोबर टिचींग जातालें. पयलें हांवूय तेंच करतालो अरे सगळें टिचींग आयकूंक जाय. मागीर समजून येयलें हांव कितें आयकतां तें म्हाका उगडास दिसभर आयकतां खरें पूण दुसऱ्या दिसा तूं म्हाका इसरची काल कितें आयकलां उगडास उरोना. उदीक बरें हांवें एकूच टिचींग घेवन त्या एकूच टिचींग आयकलें तें म्हाका त्या एकूच टिचिंगांतल्यान कितें हांवें आयकलां तें उगडास सोदता तें म्हाका चड फायद्याक पडटा न्ही की सगळीं 4य टिचिंगां आयकून. हालेलुया. प्रेज गॉड. हें तुमी पळयलां आसतलें तुमच्या जिवितांत. फायदो मेन हेतू कितें सगळीं टिचिंगां कंप्लीट करप न्हू. कित्याक आमचे युट्यूबार पळोवपाक गेले ते 10,000 वयर व्हिडिओ आहा. आमचो गोल ते सगळे 10,000 व्हिडिओ पळोवपाक न्ही न्हू. आमचो गोल देवाचें उतर आयकून समजोवपाक. फकत आयकलें पूण तें समजना फकत आयकलें आनी ताचो उगडास उरना जाल्यार कितें फायदो आमकां. तें आयकून तें समजून घेवन आमच्या काळजांत रिगोवंक तें हेतू न्हू. हें आमकां हे भाशेन आमी ते उतराची तोरसां जी आहा ती सदांच आमच्या मनान आसतली. कित्याक आमी जरी तो विसरली न्ही आमकां ती देवान तोरसां दिल्या म्हणून ती आनी चलोवंक आनी खंय वतलें. सारकें न्हू. जरी तो विसर पडलो की देवान आमकां तोरसाद दिल्या म्हणून ती चलोवंक आनी वेंची ना. जेन्ना आमच्या मनान तें आसता की देवान आमकां तोरसाद दिल्या आपल्या उतराची तेन्नाच ती जेन्ना आमच्यो आड कोण येता आमची आड अडचण येता तेन्ना ती देवाची उतराची तोरसाद आमी चलोवंक पावतल्या. पूण सैतान मांडणी घेवन येता. सैतान प्रेशर घेवन येता आमचें ध्यान तें देवाचें उतरायलें काडून आनी कित्याचेर घालपाक. ताची मांडणी ती. आनी आमी टेम्पटेशन म्हणटा न्हू. आमकां टेम्पटेशन जालें म्हणटा. टेम्पटेशन म्हणल्यार कितें ओके तें ट्रान्सलेशन जालें ब्रदर. ताळणी म्हणल्यार कितें ताळणी म्हणल्यार कितें मन दुसऱ्या वस्ताचेर कोण नाडटा. एक्चुली ते एग्जाम्पल टेम्पटेशनाचेर. टेम्पटेशन म्हणल्यार ताजो मिनींग एक्चुली आमी समजूंक गेल्यार टेम्पटेशनाचो ताळणेचो मिनींग आमच्या चिंतनाचेर जो प्रेशर येता आमचें चिंतप ओ आमचें मन उतरायलें काडून आनी कित्याचेर घालपाक तें टेम्पटेशन. आतां तें टेम्पटेशन साबार भासांनी हजार भासांनी येता पूण ताजो मिनींग जरी आमी पळोवंक गेलो टेम्पटेशन आमच्या मनाचेर प्रेशर येता पळय तो की देवाचें उतर मन आमचें देवाचें उतरायलें काडून आनी कित्याचेर घालपाक तो मिनींग टेम्पटेशन. ताळणेचो मिनींग तो प्रेशर आमच्या मनाचेर आमच्या चिंतनाचेर देवाचें उतरायलें काडून आनी कित्याचेर घालपाक. आतां तें कोहे भाशेन जावं कितें नाड चिंतना येतात मनान जावं ओ तुवें कितें म्हणलेलें सिस्टर म्हणजे आनी कितें ओके कोणें कितें म्हणलां म्हाका ताजेर राग येता ओ वायट दिसता ओर हांवें कितें करूंक उपकारना तें कर म्हणून मनार प्रेशर येता. तें साबार भासांनी टेम्पटेशन जावंक जाता पूण टेम्पटेशन ताचें मूळ पळयल्यार आमच्या मनाचेर आमच्या चिंतनाचेर तो प्रेशर. देवाचें उतरायलें उठोन आनी कित्याचेर वचप. कित्याक मन आमचें कित्याचेर दवरलेलें जावंक जाय देवाच्या उतराचेर. दीस आनी रात आमचें मन जावंक जाय देवाच्या उतराचेर दवरलेलें. तेन्नाच आमी ती आमच्या देवान आमकां देवान आमच्या हातीन तोरसां दिल्या ती चलोवंक पावतल्या वय. पूण आतां टेम्पटेशन येता तें प्रेशर येता आमच्या चिंतनाचेर आमकां तें देवाच्या उतरायलें काडून आनी कित्याचेर घालपाक. हालेलुया. आनी ही येता ती साबार भासांनी येता. आमकां सैतान दाखयतलो की ओके आनी कितें इतलें बरें आहा तुमी तें कित्याक पळयनात. जाता न्हू. सेम सिंपल एग्जाम्पल दिता.
आमी जाणू रातचो आमचो जायते पाटी फ्री टायम आसता. कोण कामाक वता पळय तीं दीसभर काम करता. सकाळीं उठलीं, च्या पियेलीं, रांदलें, दीसभर कामाक गेलीं. काम काबार जालें, घरा येता म्हणल्यार 6:30 जाता, 7 जाता. ताजे उपरांत मातशीं फ्रेश जालीं. ताजे उपरांत मातसो आमचे लागीं फ्री टायम आसता. वय हो ना? आतां तो फ्री टायम कशे भाशेन आमी यूज करूंक जाय तो आमच्या हातीन आहा. तें डिसिजन आमचें न्हू. सो फ्रेश जालीं, रातचीं कामांची येवन फ्रेश जालीं, तो फ्री टायम जो आमचो आहा, 7:30 ती रातची 10 मेरेन, तो फ्री टायम आमचे लागीं आहा. तो कसो यूज करूंक जाय तें आमच्या हातीन आहा. ओके? आतां जरी तर तुज्या मनान येता ओके तो फ्री टायम आहा न्हू, 3 वरां आहा, 3 वरां आहा, तातूंतले 1.5 वर तरी आपूण उतर शिंकतलो, बायबल वाचतलो, ओ टिचींग आयकतलो, टिचींग आयकता ताजेर नोट घेतलो, ऑर रिट्रीटाक गेला थिंगा नोट घेतल्या ते नोट रिवायज करतलो. हें दिसता तुज्या मनान. ओके? पूण तेन्नाच आनीक एक चिंतप येता, नवो सिरियल स्टार्ट जाला, पोन्ने सिरियलाचें नवें सिजन स्टार्ट जाला. सिरियल म्हणटा कित्याक आमी तें चडशें रातचें तेंत एक तसो ते भाशेन स्पेंड करता न्हू टायम आमी, आनी ते सिरियल येता ते त्याच टायमार येता नवे एपिसोड. कोणाक बोटां दाखयना, हांवूय तेंच करतालो. एग्जाम्पल आमकां आतां इजी जावपाक, अंडरस्टँड जावपाक. सो त्या टायमार चिंतप येता. तूं चिंतून गेलें ओके आतां 1.5 वर 2.5 वरां म्हजे लागीं फ्री आहा, जेवता कोत्ता म्हणल्यार 1.5 वर म्हजे लागीं उरता, तें 1.5 वर हांव उतर शिंकतलो. पूण तेन्ना जें चिंतप येता की ओके अर्द्या वराचोच सिरियल तो, अर्दें वर कित्याक पळयनाय, तो प्रेशर, तें टॅम्पटेशन. आतां तातूंत कितें वायट कोत्ता, तातूंत कितें वायट कोत्ता, कोणाचो मर्डर करपा प्लॅन कोत्ता, कोणाच्या घरान वचून चोरी करपा प्लॅन कोत्ता, ना न्हू. तें आमकां दिसता तें वायट म्हणून, तें पातक म्हणून. वय हो टॅम्पटेशन आमी म्हणटा कितें पातक करपाक आमकां टॅम्पटेशन येता पळय तोहें कहें दिसता. पूण हांगासर टॅम्पटेशन कित्याक येता, देवाचें 1.5 वर तुवें प्लॅन केला न्हू, तें 1.5 वरांतलें ओके अर्दें वर तूं सिरियलाक दी, तो प्रेशर येता. आनी आमी जाणू अर्दें वर दिलें तें अर्दें वरान काबार जायना, तें अर्दें वर 1 वर जाता मागीर. वय हो ना? प्रेज गॉड. कितले फावटी म्हजे लागीं तशेंच जालां. हांव म्हणटा ओके स्टडी करतलो, पूण मातशें पयलें एक 15 मिनटां फोनार मातशें कितें मॅसेजी चॅक करता. तें 15 मिनटां हांव प्लॅन करून वता, तें 15 मिनटांचें वरभर केन्ना जाता म्हाका खबरूच आसना. कितले फावटी म्हजे लागीं जालां. कित्याक म्हाका तें पयलें जेन्ना हांवें चिंतलें की हांव बायबल घेवन बसतलों, ऑर टिचींग घेवन बसतलों, टिचींग आयकतलों, स्क्रिप्चर स्टडी करतलों, तेन्ना एक बारीक थॉट येयलो, ओके पयलो मॅसेजी चॅक कर, 15 मिनटां लागतलीं, ओके नो प्रॉब्लम. हांवें तें आयकलें, ते मॅसेजी चॅक करूंक लागलो. ते मॅसेजींनी म्हजें 15 मिनटाच्या जाग्यार केन्ना 1 वर गेलें म्हाका गोवांक पासून ना. तें टॅम्पटेशन येयलें म्हाका, कितें करूं. हांवें जें प्लॅन केल्लें, हांवें जें डिसिजन घेतलेलें, हांव देवाच्या उतराचें नियाळ करतलों, ताचे कडलो म्हाका पयसलो. सिंपल वस्तूंनी जाता. आमकां हें टॅम्पटेशन म्हणल्यार व्हडलें कोणाचो मर्डर करपाक टॅम्पटेशन येता, वो आनी कितें व्हडलें पातक करूंक टॅम्पटेशन येता, तें टॅम्पटेशन न्हू. टॅम्पटेशन हें धाकटुल्या वस्तूंनी पासून येता. कित्याक सैतानाक जाय, आमच्या दुस्मानाक जाय आमी आमचें ध्यान उतरायलें काडून आनी कित्याचेर घालपाक, आनी कित्यानूय आमकां गूल करून दवरली न्हू देवाच्या उतराचेर घालपाक, आनी आमकां टायम ना. आनी जरी तर आमचें देवाच्या उतराचेर ध्यान ना, ताका आपल्यो मागीर त्यो फोटी आमच्या जिवितान रिगोंक जाता. टॅम्पटेशन ह्या ल्हान वस्तींनी पासून येता. आमचें ध्यान देवाचें उतरायलें काडून आनी कित्याचेर घालूंक. पूण जरी तर आमी शिंकोना त्या टॅम्पटेशनाक वळखूंक त्या वेळार, जाल्यार आमी त्या टॅम्पटेशनान पडटलीं न्हू. जरी तर म्हाका मॅसेजी चॅक करूंकूच जाय, हांवें त्यो मॅसेजी बायबल शिंकल्या उपरांतूय चॅक करूंक जाता न्हू. कित्याक हांव जाणा कसली कांय इमर्जन्सी आसना मॅसेजी चॅक करपाक. पयलें हांवें 1.5 वर जें बायबलाक दिता म्हणलेलें, देवाच्या उतराक दिता म्हणलें, स्क्रिप्चर स्टडी करूंक दिता म्हणलेलें, पयलें 1.5 वर हांव ताका दिता. मागीर 15 मिनटूच दिवंक जाय न्हू म्हाका, मागीर दिता. पयलें जेन्ना प्रेशर येता तो तेन्ना हांवें ते पयले मॅसेजी चॅक करूंक येता. तेन्ना म्हजें मन
स्क्रिप्चरांतलें बायबलांतलें देवाचें उतरायलें उठोन आनी कित्याचेर येता जालें म्हजो टायम गेलो. आनी आमची एक्चुली पळोवंक गेल्यार करन्सी कितें आमचो टायम न्हू. आमचो टायम तो आनीक आमचे लेगीत वाडोवंक जायना. जो कितें टायम आमकां ह्या संवसारांत दिला तोच आमी बरे भशेन उजार करूंक जाय. पूण जरी तर आमचो टायम कोण चोरून व्हरता जाल्यार तो टायम आनीक देवाच्या उतराक दिवपाक आनीक उरना. ही सैतानाची मांडणी. आमचें मन देवाचें उतरायलें काडून आनी कित्याचेर घालपाक. हें वायटाचेरूच घालपा म्हणून न्हू. आमी जायते फावटी चिंतलीं कोणाचें बिझनस आहा जरी चिंतात. ओके आहा कोणाचें बिझनस दर्या तुजेंच बिझनस आहा. ओके जायते फावटी हें जाता की बिझनस चलोवपाक कोणाशी काम कोत्ता जाल्यार एक उमकींत वरां आसता न्हू. 9 वरांची ड्युटी आसता. 9 वरांची ड्युटी जाली म्हणटा तूं ऑफिसांतलो भायर सरोन घरा वचूंक जाता. पूण जायते फावटी हें जाता की तूं जेन्ना तुजें खुदशें बिझनस आसता ताका आनी ती उमकींत वरां म्हणून आसना न्हू. 9 वरां आपूण काम करतलो आनी ताजे उपरांत घरा येतलो. ती 9 वरांची 10 वरां जाता केन्ना 12 वरां जाता. 12 वरां सुबेजूय जाता. कित्याक कितले बिझनसमॅन आमी बाजारांत बसून गेले ते सकाळचे 9 शॉप ओपन करतात ते रातचे 10 बसून शॉपारूच आसता. वय व ना. आतां ते डिसायड करतात जो टायम आपल्याक दिला त्या टायमांतली कितलीं वरां आपूण बिझनसाक दिता पळयता. तोच आमच्या हातीन डिसिजन आहा जें टायम आमकां दिला त्या 24 वरांतलीं कितलीं वरां आपूण देवा सांगता सारता पळयता. उतर शिंकपाक एक्चुली बायबल सांगता आमकां 24 वरां देवा सांगता सारूंक जाय म्हणून. फकत बसून कांय काम करिनासतना न्हू. फकत बसून बायबल वाचून न्हू. 24 वरां देवा सांगता सारप म्हणल्यार आमचें मन उतराचेर दवरलेलें आसप. हालेलुया. पूण जरी तर कोण बिझनस चलयता ताकाय प्रेशर येवंक जाता. तो डिसायड करता ओके हांव सांजची 2 वरां बायबल स्टडी करतलो. स्क्रिप्चर स्टडी करतलो. प्रिचींग आयकतलो. 2 वरां आपूण तो टायम स्पेंड करतलो. ताका थिंगा टेम्पटेशन येवंक जाता आरे ओके 2 वरां न्हू. ती 2 वरां आपूण जरी बिझनसाक घालीत म्हजो प्रॉफीट वाडोवंक जाता. ती 2 वरां आपूण बिझनसाक दीत म्हजो प्रॉफीट वाडोवंक जाता. तेवूय टेम्पटेशन येता. आतां हें ताका दिसतलें हांव बरें कितें करता. हांव वायट कांय करिना न्हू. कोणाक नागयना कोणाक फटयना. हांव म्हज्याच बिझनसाक टायम दितां. म्हज्याच बिझनसान बरें करूंक. म्हज्या बिझनसान बरें केलें म्हाकाच फुडाराक बरें जातलें. म्हज्या फॅमिलीक फुडाराक बरें जातलें. म्हज्या भुरग्यांक फुडाराक बरें जातलें. जितलो सुबेज टायम हांव बिझनसाक दिता पळय तो. वय व ना. पूण त्या बिझनसाक जेन्ना टायम दिता हो प्रायोरिटी दिता इम्पॉर्टन्स दिता देवाच्या उतरा वयर तेन्ना तें रॉंग जाता न्हू. बिझनसाक टायम दिवप वायट न्हू. पूण त्या बिझनसाक देव करप इज वायट. कित्याक सगलो टायम जरी बिझनसान गेलो देवाच्या उतराक टायम दिना. जेन्ना प्रॉब्लम येता तेन्ना देवाच्या उतराची समजण दिना. ती तोळसाद आनी मागीर कशी चलयतलो तो. तेन्ना मागीर आमी शेणटाव न्हू. आतां लेगून कितल्यो जरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयल्यो कोण आनी हिंचोर काम करतना लेगून कितले पाटी ते 9 वरांची ड्युटी आसता ते ओवर टायम करून कितलो टायम थिंगासर वता. वय व ना. ऑर 9 वरांची ड्युटी आसता पूण दिसाची 1 वर वचपाक ऑफिसाक 1 वर येवपाक ऑफिसाक घरा येवपाक लागता. कितलो टायम थिंगा वता आमचो. पूण तातून लेगून डिसिजन आमच्या हातीन आहा कितलो टायम आमी देवाच्या उतराक दिता पळयता. देवाच्या उतराक फाटीं घालूंक इजी जाता. कित्याक आमचें मन कितें इजी न्हू थिंगासर वता. कितें इजी पळय तें करूंक थिंगासर वता. कामाचो घरा येयलो बसोन टीव्ही पळोवपाक सारकें इजी. तातूंत आनी कितें वावर लागता. टीव्ही पळोवपाक सारकें इजी. पूण घरा कामाचो येयलो बसोन बायबल वाचूंक मातशें तातूंत मातसो वावर जाता. कित्याक ताका ध्यान दिवन वाचचें पडटा. तें कितें वाचता तें समजूंक ताजेर नियाळ करचो पडटा. कितें वाचता तें उगडास धरूंक एफर्ट घालचो पडटा. वय व ना. सो आमचें मन कितें जाता तो आमचो आदलो नेचर. आमचें मन कितें जाता कितें इजी तें करपाक ते वाटेन वता. कितें इजी ते वाटेन. आनी ही सैतानाची मांडणी. आमी जरी तर आमच्या फिलिंगा प्रमाणे चलता जाल्यार सैतान आमची फिलिंगूच आमचे अगेन्स्ट यूज करता. आमचे इमोशनूच आमचे अगेन्स्ट यूज करता. आमकां देवाचें उतरायलें पयस व्हरूंक आमचें मन देवाचें उतरायलें काडून
आनी कित्याचेर घालपाक. एवरी टायम कसलें ना कसलें तो आमकां सिट्युएशन दाखयतलो आनी आमकां आमच्या मनान चिंतना घालतलो की आतां ह्या वेळार हें चड इम्पॉर्टंट. तें देवाचें उतर मागिरूय आयकूंक जाता. आतां हें कर न्हू, हें चड इम्पॉर्टंट. बिजनसाक जरी तूं टायम दिना, आतां टायम दिना केन्ना दितलो? वो आयज सिरियल चुकलो जाल्यार फाल्यां मागीर आनीक तुका टायम ना, आयजूच पळोवपाक जाय तो. आयज जरी कितें चुकलें, फाल्यां मागीर कितें जाता कांय गमचें ना. बारीक आमकां दिसोना जायत की हें टेम्पटेशन म्हणून, पूण हें एक्चुअली टेम्पटेशन. देवाच्या उतरायल्यान आमकां पयस व्हरूंक. देवाच्या उतरायल्यान आमकां पयस व्हरूंक. कित्याक जोरी तर तो व्हडलो सारको राक्षस कहो येता आमचे फुडल्यान शिंगां आनी शेंपडी घेवन, जाल्यार तेन्ना म्हणटले आमी हांव वयर वयता. वय न्ही? पूण हें बारीक चिंतना घेवन येता तेन्ना कितले फावटी दिसता आमकां हें देवा कडल्यान न्हू, हें सैताना कडल्यान म्हणून कितले फावट गमता आमकां. पूण तो केन्ना तो शिंगां आनी शेंपडी घेवन येना न्ही आमचे फुडल्यान, येता तो चिंतना घेवन येता. सो आमी शिकोंक जाय ताका ताजी मांडणी वळखुपाक की हें जें टेम्पटेशन येता तें देवा कडल्यान न्हू, तें ताजे कडल्यान. कित्याक? देवाचें उतरायलो म्हजो फोकस काडपाक, देवाचें उतरायलें म्हजें मन काडून आनी कित्याचेर घालपाक. कित्याक जोरी तर आमचें मन देवाचें उतराचेलें आमी काडटा आनी कित्याक घालता, तें देवाचें उतर आमच्या मना भायर गेलें. मागीर मनान येता भिरांत, मागीर मनान येता दुबाव, मागीर मनान येता सगलें आतां कितें करपाचें. पूण जे मेरेन आमचें मन देवाच्या उतराचेर आसता तेन्ना आमी आमचें बळान आमच्या बळा प्रमाणे आमी जियेता. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आतां एक सिट्युएशन येयलें. आतां जितलें कितें आमकां देवान आमचे पासत केलां तें ओके, एक क्वेश्चन विचारता. देव आमचे पासत कितें कोत्ता तें धरलेलें आमी कितलें मागणें कोत्ता ताचेर? ना? म्हणजे मागणें करप ना? सो जरी तो धरलेलें ना, देव कितें कोत्ता ताजें तें आमच्या मागण्याचें धरलेलें ना, मागण्यान कितें करूंक जाय? प्रेज गॉड. देवान आमचे पासत जें कितें करूंक जाय तें ऑलरेडी करून दवरलेलें आहा. तें ऑलरेडी करून दवरलेलें आहा. ताचे पासत आमचें मागणें जावंक जाय आर्गांचें आनी दिनवासनेचें. आयज आमी नव्या कोरांतलीं क्रिस्तांवां म्हणटोच आमचें मागणें देवा कडल्यान मागूंक कितें जावंक गरज ना. की देवा तूं म्हजें मागणें आयक, हांव हें तुजे लागीं मागतां, हें तूं म्हजें मागणें आयक आनी हांव कितें मागतां तें तूं म्हाका दी. म्हाका पेकोडणी दी, म्हाका भलायकी दी, म्हाका गिरेस्तकाय दी, म्हाका शांती दी. तें देवान आमकां सगलें करून दवरलेलें आहा आमचे पासत. खुर्सा वरवीं जेन्ना जेजू मेलो तेन्ना ताणें म्हणलें इट इज फिनिश्ड. इट इज फिनिश्ड म्हणलें. ताजे वाटेंतल्यान देवान आमचे पासत कितें करूंक जाय आसलें तें ताणें आपले वाटेंतल्यान सगलें करून दवरलेलें आहा. जी आमकां भलायकी दिवंक जाय ती ताणें आमचे पासत दिल्या. जी गिरेस्तकायेची आमकां गरज आहा तिवूय ताणें आमचे पासत दिल्ली आहा. जी शांतीची आमकां गरज आहा, ज्या संतोशाची आमकां गरज आहा तोवूय ताणें आमचे पासत दिल्लो आहा. आमी तो आर्गां आनी दिनमासणे वरवीं तो आमच्या जिवितांत ओडून घेवपाक जाय. हालेलुया. प्रेज जीजस. थँक यू जीजस. आतां देवाच्या उतराचेर तेन्ना आमी ओके थिंगा वेंच्या पयलीं हें जें सगलें आमकां देवान आमचे पासत करून दवरलेलें आहा ताची समजणी आमकां ताची वळख आमकां खंय मेवता?
ताच्याच उतरांतल्यान जें कितें देवान आमचे पासत करून दवरलेलें आहा ताची वळख आमकां मेवता ताच्याच उतरांतल्यान. कित्याक ताज्या उतरान ताणें जितल्यो बासावण्यो ज्यो केल्ल्यो आहा त्यो बासावण्यो आयज ताणें पुऱ्यो केल्या. जें कितें ताणें म्हणलेलें आपूण मनशा कुळा पासत आपल्या भुरग्यां पासत बासायता तें जेजू क्रिस्ताच्या मोन्ना वरवीं ताणें त्यो सगल्यो बासावण्यो एका फाटल्यान एक पुऱ्यो केल्ल्यो आहा. त्यो बासावण्यो जेन्ना आमी ताच्या उतरांतल्यान पळयता तेन्ना आमकां गमन येता ताज्या उतरा वरवीं त्या बासावण्या वरवीं ताणें आमचे पासत कितें केलां पळय तें एका फाटल्यान एक. तर जेन्ना आमी देवाचें उतर पळयता आमी पळयता ताच्यो बासावण्यो आमच्या जिवितांत. ताणें आमचे पासत कितें केलां पळय तें आमकां गमन येता जेन्ना आमी उतर वाचता आनी त्या उतरांतल्यान ताज्यो बासावण्यो आमकां कितें आहा कळोन येता पळय त्यो कळोन येता तेन्ना आमकां गमन येता ताणें आमचे पासत कितें केलां पळय तें. जरी तर ताणें आमकां पेकोणी एग्जाम्पल जरी तर ताणें आमकां पेकोणी दिल्या सगळ्या दुयेंसांतल्यान आमकां पेकोणी दिल्या जाल्यार ताजे फाटल्यान आहा एक बासावणी. जरी तर ताणें आमकां सगळी गिरेस्तकाय दिल्या ताजे फाटल्यानूय आहा ताणें एक बासावणी केल्ली पळय ती जी आयज जेजू क्रिस्ता वरवीं पुरी जाल्या. जरी तर आमच्या फॅमिलीन शांती ताणें दिल्या जाल्यार ताजे फाटल्यान एक बासावणी आहा. जरी तर आमकां आयज ताणें लांब जिवीत दिलां जाल्यार ताजे फाटल्यान एक बासावणी आहा जी ताणें केल्ली आहा आनी ती आतां जेजू क्रिस्ता वरवीं पुरी केल्या. कोणाक भुरगीं ना पूण भुरग्यांचें देणें ताणें ऑलरेडी दिलां जाल्यार ताजे फाटल्यान आहा एक बासावणी. ह्यो सगल्यो बासावण्यो आमकां गमन येता जेन्ना आमी ताचें उतर वाचता पळय तेन्ना. आनी आमी वळखून घेता की ताणें जी बासावणी केल्ली आमचे पासत तेन्ना त्यो सगल्यो बासावण्यो ताणें जेजू क्रिस्ता वरवीं पुऱ्यो केल्या. त्यो आमी वाचता सोत मानता आनी आमकां त्यो मानून घेता तेन्ना ती बासावणी आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेवता. ती बासावणी पुरी जाल्ली आमकां आमच्या जिवितांत पळोवंक मेवता. तर आमचो हेतू ते देवाच्या उतराचेर आमचें दीस आनी रात ध्यान मन दिवंक ते दीस आनी रात ताचेर नियाळ करूंक. कित्याक ताच्यो बासावण्यो त्यो आमच्या मनान आमच्या काळजांत रिगपाक. कित्याक त्या बासावण्या वरवीं जेन्ना आमी त्या बासावणेचेर विस्वास दवरता आनी त्या बासावणेचेर नियाळ करता आनी त्या बासावणे प्रमाणें आमचें पावल मारता तेन्ना त्यो बासावण्यो ज्यो पुऱ्यो जाल्ल्यो आहा त्यो आमच्या जिवितांत पळोवपाक मेवता. हालेलुया, प्रेज गॉड. जाल्यार जेन्ना आमी बायबल वाचता न्हू तेन्ना पळोवपाक जाय देवान आमचे पासत कितें केलां पळय ते नदरेन. देवान आमचे पासत कितें केलां पळय ते नदरेन. जायते फावटी आमी वाचता की कशे भाशेन मागणें करपाचें कितें स्टोरी ते भाशेन वाचूंक जाता. पूण जेन्ना आमी वाचता देवान आमचे पासत ऑलरेडी कितें केलां कोत्तोलो बी न्हू ऑलरेडी कितें केलां ते नदरेन जेन्ना आमी बायबल वाचता न्हू तेन्ना गमन येता पयले सुवातेर आमची जेजू क्रिस्तान वळख कितें आनी आमचो जेजू क्रिस्तान अधिकार कितें पळयतो. कित्याक जितलें बरेंपण देवाक आमकां दिवंक जाल्लें तें ताणें आमकां दिलां आपल्या बासावण्या वरवीं. 2 Peter 1:3 जोरी सिस्टर वाचताय 2 Peter 1:3. फावो ते परी आमी जियोंक आनी ताची भक्ती करूंक गरज तितलें क्रिस्तान आपले दिव्य पदवेन आमकां दिलां. आपली परिपूर्ण वळख ताणें आमकां दिल्या आनी आपले मोहिमेंत आनी वर्तेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत. ओके पळया हिंगा फावो ते परी आमी जियोंक. पयले सुवातेर फावो ते परी आमी जियोंक आनी ताची भक्ती करूंक गरज तितलें क्रिस्तान
आपले दिव्य पदवेन आमकां दिलां. फावो ते परी आमी जिवंक आनी ताची भक्ती करूंक. जाची कित्याची आमकां गरज आहा तें क्रिस्तान आपले पदवेन आमकां दिलां. आनी आपली परिपूर्ण वळख म्हणजे देवाची, जेजू क्रिस्ताची, पवित्र आत्म्याची वळख ताणें आमकां दिल्या. आनी मोहिमेंत आनी वर्तेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्या. आपले मोहिमेंत, आपल्या वर्तेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्या. जे फावो ते परीन जियोवपाक, ताची भक्ती करपाक, ताची वळख आमकां मेळपाक आनी ताचे मोहिमेंत आनी वर्तेपणांत आमी वांटो घेवपाक वा आमी जियोवपाक ताणें आमकां आपयलें. ही जावन आसा ताची आमच्या जिविताक येवजण. पूण हें सगळें आमी कशें कोत्ता? ताची वळख आमकां कशे भाशेन मेळटा? वा ताचे मोहिमेंत, ताच्या वर्तेपणांत, ताच्या बरेपणांत आमी कसो वांटो घेता? ताचें बरेपण, ताची मोहीम आमच्या जिवितांत आमी कशी पळयता? हें फुडले वळीन सांगता. वाच सिस्टर. ह्या आपल्या उदार बरेपणाक लागून उंच मोलाची आनी वर्ती देणी ताणें आमकां भासायल्यांत. हे परी संवसारांतल्या कुसडेपणांतली आनी फटकिरे आशेंतली सुटोन तुमी देवाच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावतात. कशे परी आमी देवाच्या जिविताची भागीदारां कशे भाशेन जावंक पावतात? कित्याक ताणें आमकां ही सगळीं वर्ती देणी दिल्यांत आपल्या बासावण्या वरवीं. आपल्या बासावण्या वरवीं. द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड. जें कितें आमकां देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत अनुभवूंक जाय, आमी वचोन देवाच्या उतरांत पळोवंक जाय. ताणें आमकां तें भासायलां. जोरी तर ताणें तें आमकां भासायलां जाल्यार तें आमच्यांनी आयज भावार्थान अनुभवूंक जाता. जोरी तर तें ताणें भासावंक ना जाल्यार आमच्यांनी तें अनुभवूंक जावचें ना. समजता? जें कितें आमच्या जिवितांत आमकां बरेपण पळोवंक जाय ताचे फाटल्यान देवाची भासावणी आसूंक जाय. देवान तें भासायल्लें आसूंक जाय. जोरी तर तें ताणें भासावंक ना जाल्यार तें आमच्या जिवितांत पळोवंक जावचें ना. जोरी तर तें ताणें भासायलां जाल्यार तें जरूर आमकां भावार्थान आमच्या जिवितांत आयज अनुभवूंक मेळटा. सो ताणें पेकोणी भासायल्या? वय वा ना? पूण आनी कोणाची गिरेस्तकाय, आनी कोणाचें भांगर, आनी कोणाचे पयशे आमकां भासायल्या? आमचीं भुरगीं घोव बायलांच्या एकवटान त्या लग्न संस्कारा वरवीं सगल्यांक भुरगीं भासायल्या? वय वा ना? आनी कोणाचीं भुरगीं आमचे पासत भासायल्या? हो अंतर आमी समजून घेवंक जाय. देवान आमचे पासत कितें भासायलां पळय तें. हालेलुया. थँक्यू जिजस. जोरी तर ताणें तें आपल्या उतरांत भासायलां तें सगलें बरेंपण आयज आमी भावार्थान मानून घेवन आमच्या जिवितांत अनुभवूंक जाता. जोरी तर तें ताणें भासावंक ना जाल्यार तें आमकां अनुभवूंक जावचें ना. ताणें आमकां अधिकार दिला. देवान आमकां अधिकार दिला हो ना? तो अधिकार आमी मोनजातींचेर वापरता. कोंकणीन उतरां मातशें डिफिकल्ट जाता. प्रेज गॉड. ओके, तो अधिकार जो आमचो दिला तो मोनजाती वयर दिला, मनशां वयर दिला ना न्हू. जरी तर तो आमचो अधिकार आमी मोनजाती वयर वापरता, झाडां पेडांचेर ऑर जनवरांचेर, जाल्यार तो अधिकाराचें फळ आमकां पळोवंक मेळटा. पूण तो अधिकार आमी मनशांचेर वापरूंक ट्राय करता, ताचें फळ मेळटा ना न्हू. तेन्ना मागीर आनीक प्रॉब्लम जाता. कित्याक तो अधिकार आमकां मोनजातीचेर दिला, मनशांचेर दिवंक ना. पूण आमच्यांनी फकत म्हणूंक जायना की देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला, तो हांव आनीक एका मनशाचेर वचून तो अधिकार वापरतलो. तें देवान भासावंक ना.
देवान आमकां अधिकार दिला झाडां पेडांचेर वनजातीचेर, मनशाचेर न्हू. सो तो झाडां पेडांचेर आमी आमचो अधिकार, वनजातीचेर आमचो अधिकार जेन्ना वापरता तेन्ना त्या अधिकारा प्रमाणे आमकां फळ पळोवपाक मेवता. पूण आमी चिंता मनशाचेर अधिकार वापरूंक तेन्ना ताजें फळ आमकां बरें फळ आमकां पळोवंक मेळना, कित्याक देवान तें आमकां बासावंक ना, तो अधिकार आमकां मनशाचेर ताणें दिवंक ना. तर आमकां जेन्ना बायबल वाचता तेन्ना पयले सुवातेर आमी तें वाचूंक जाय. देवान आमचें कितें आमचे पासत कितें केलां तें समजून घेवपाक, ते नदरेन देवान आमचे पासत कितें केलां. आनी दुसरें, ताणें आमचे पासत कितें बासायलां ते नदरेन, कित्याक जितलें कितें ताणें बासायलां तें जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें पुरें केलां. जावं पेकोवणी, जावं गिरेस्तकाय, जावं शांती, जावं मोग, जावं संतोश जिवितांत, तो सगलो ताणें जो बासायल्लो तो जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें पुरो, ते सगल्यो बासावण्यो आयज पुऱ्यो केल्या. पूण हातूंत उगडास दवरात, बासावण्यो जेन्ना आमी भावार दवरता, त्या बासावण्याचेर भावार दवरता आनी त्या बासावण्या प्रमाणे पावल मारता तेन्ना त्या भावार्थान त्यो बासावण्यो आमच्या जिवितांत आमकां अनुभवूंक मेवता. पूण जरी तर त्या बासावण्याच्या वयलें आमचें मन आमी काडून आनी कित्याचेर घालता, त्या बासावण्यांतल्यान जी आमकां शांती येवपाक जाय, जो मोग येवपाक जाय, जी सवस्काय, जो संतोश आमकां येवपाक जाय, तो येवचो ना. मन आमचें आनी कित्याचेर गेलां म्हणटो भिरांत आसतली, दुबाव आसतलो, कुसळेपण आसतलें, फळ डिफरंट जातलो, फळ बदलतलो. कित्याक आतां आमचें मन तें देवाच्या बासावणेचेर आनीक ना, पूण आनी कित्याचेर गेलां. हालेलुया, थँक्यू जीज. आनी हो न्ही देवाचो सैम, देवाचो सैम. आमकां जायते फावटी आमकां दिसत की देव हे भाशेन आतां नव्या करारानूच वावुरता म्हणून, की जें कितें ताणें आपूण कोत्ता म्हणलेलें, केलां म्हणलेलें तें आतांत नव्या करारानूच जाता म्हणून. पूण एक्चुली आदल्या करारानूय देवाचो सैम तोच आसलो, की तो जेन्ना कोणाक बासावणी दितालो तेन्ना तो तांकां सांगतालो, उलयतालो तांचे भाशेन, तांचे कडेन उलयतालो हे भाशेन, की तो तांकां सांगतालो आपणें तुमचे पासत उमकें उमकें केलां. अब्राहमाचो जरी एग्जाम्पल घेतलो, अब्राहमाक ताणें कितें म्हणलें, आपणें तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला. ताका देव जेन्ना अब्राहमा लागीं उलयलो तेन्ना ताणें अब्राहमाक सांगलें आपणें तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला, कोत्तलो न्हू, केला. म्हणजे आपले वाटेंतल्यान आपणें जें करूंक जाल्लें तें आपणें थाऱ्यार घातलां. आपले वाटेंतल्यान जें कितें आपणें करूंक जाल्लें तें आपणें थाऱ्यार घातलां आनी ताजे प्रमाणे आपूण तुजे लागीं आतां उलयलां. आपणें जरी करूंक नाहल्लें जाल्यार आपूण तुका येवन सांगचो नाहलो, देव म्हणटा आपूण तुका येवन सांगचो नाहलो की आपणें तुका जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणून. पूण जरी तर देव म्हणटा की आपणें तुका सबा राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणून, जाल्यार ताजे वाटेंतल्यान कितें करूंक जाल्लें तें ताणें सगळें केलां. देव आदल्याय करारान तोच उलयतालो. प्रेशर येतालो केन्ना, जेन्ना चिंतप येतालें की देवान आमचे पासत कितें तरी करूंक ना, कितें तरी. अब्राहमाचो प्रेशर कितें जावन आसलो, अरे देवान केला म्हणला म्हाका, जायत्या राष्ट्रांचो बापूय केला म्हणला खरो, पूण म्हाका एकूय पूत पळोवंक मेळना. तर आतां हांव म्हजे वाटेंतल्यान वचोन ट्राय करतलों, म्हाका जें बरें दिसता, म्हाका जें सारकें दिसता तें आपूण करतलों. अब्राहमान तेंच केलें हो ना. देवान म्हणलेलें तुजे बायले सेरा वरवीं तुका पूत मेवतलो. आतां तो थोडीं वर्सां जालीं तो पूत अब्राहमाक पळोवंक मेवना. तर अब्राहम म्हणटा देवान सांगलां खरें, पूण म्हाका दिसता हांवें उमके उमके भाशेन करचें, जाल्यार मे बी देवान जी म्हाका बासावणी दिल्या ती म्हाका म्हज्या जिवितांत पळोवंक मेवतली. अब्राहम त्या बासावणेचेर थीर रावंक चुकलो हो ना, चुकलो तो.
पूण देवान ताका मागीर परतून सारक्या रस्त्यार हाडलो, तें दुसरें. ताका सारक्या रस्त्यार येवपाक देवान आदार केलो, तें दुसरें. पूण ताज्यार मनार प्रेशर येयलो, देवान भासावणी केल्या खरी, पूण ती तर म्हाका पळोवंक मेळोंकूच ना. तर आतां म्हाका आतां कितें सारकें दिसता तें करूंकूच जाय हांवें, तर हांव तें वचोन करतां. हालेलुया, प्रेज गॉड. प्रेशर येता आमचें मन देवाच्या उतरायलें, देवाच्या भासावणेलें काडून व्हरोंक. कित्याक देवा वाटेंतल्यान ताणें आमचे पासत जें कितें करूंक धाडलें तें केलां, आनी तें आमकां दिलां आपल्या भासावण्या वरवीं ताज्या जिविताचीं भागीदारां जावपाक, ताज्या बरेपणाचीं, ताज्या वर्तेपणान आमी भागीदारां जावपाक ताणें आमकां सगळें करून दिलां. आनी कशें दिलां? ताच्या भासावण्या प्रमाणें. पूण प्रेशर येता आमचें मन त्या भासावणेलें काडून आनी कित्याचेर घालपाक. हालेलुया, थँक्यू जीजस. ओके, एक एग्जाम्पल घेवया. ओके, परतून आदल्या करारांतलो एग्जाम्पल. एलिजाचें नांव आयकलां आसतलें न्हू तुमी, एलिजा प्रवाद्याचें. ओके, वाचया पयल्या राजाच्या पुस्तकांतल्यान एकूच घडणी. ओके, हांव वाचतां. सो पयल्या राजाचें पुस्तक एक एलिजा प्रवाद्याच्या जिवितांतली एक घडणी आमकां सांगता. तें एलिजा प्रवादी खूब फेमस आसलो. फेमस म्हणजे तो कोणाक भियेना आसलो. त्या टायमाले राजा बी आपल्याक जाय तें कोत्ताले वा पातकान भरलेलें जिवीत जियेताले. तो डायरेक्टली वचून तांकां सांगतालो तुमी कोत्तात तें रॉंग म्हणून. आनी त्या एलिजा प्रवाद्या वरवीं खूब म्हणजे आपली मोहिमा, आपली पदवी एक जायत्या, ही शोड इट व्हेरी स्ट्रॉंगली. या सो एक टायम हो येता, अहाब जो राजा आसलो खूब वायट जिवीत जियेतालो. आनीक एलिजा ताजे शिव येता आनी तूं म्हणटा हें तुमचें वायट जिवीत जियेता न्हू, ताजे पासत आतां देवाचें फर्मण येतलें. ओके, सो वाचया आनी समजून घेवया. पयलें राजाचें पुस्तक 17वा हावेसवर, 1 Kings chapter 17. ओके, 1 Kings chapter 17. त्या दिसांनी गिलेयाद प्रांतांतल्या तिशबे गांवांच्या तिशबेकार एलिजान अहाबाक म्हणलें, हांव सेवा करतां त्या इस्रायेलाच्या जिव्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दोव ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. कितें म्हणलें? हांव सेवा करतां त्या इस्रायेलाच्या जिव्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान म्हज्या हुकुमा भायर दोव ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. आतां ही ताणें एक प्रॉफसी केली. ओके, डिक्लेअर केलें, हांव सांगल्या बगर ह्या जमनीर ह्या देसांत उमक्या टायमा लेगून पावस पडचो ना. आनी हें म्हणल्या उपरांत सर्वेस्पराचें उतर ताच्या कानार सादलें. कोणाच्या कानार? एलिजाच्या. सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें. हांगासरलो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या केरीत व्हाळांत लिपून राव. त्या व्हाळाचें उदक पिवचें आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्यांक हांवें हुकूम घाला. आतां हाची गरज पडली कित्याक तो म्हणटा उमकी वर्सां लेगून हांवें उतर उलयल्या बगर ह्या गांवांत ह्या देसांत पावस पडचो ना. आतां जरी तर पावस पडना जाल्यार खावपाक जेवपाक पीक जावंक जायना. सो थिंगा भूकमारी लागतली. आतां भूकमारी लागता म्हणटच फकत त्या राजाक लागची ना न्हू, त्या राजांत
पर्जा जी येता सगल्यांक लागतली. आनी एलिजाय त्याच राजांत जी येता, सो ताकाय ती भुकमारी लागतली. वय वो ना? सिट्युएशन हें आहा म्हणटोच देव एलिजाक म्हणटा तूं थिंगासरलो भायर सर आनी आपूण दाखयता त्या जाग्यार वच. म्हणजे तूं उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत लिपून राव. कित्याक थंयसर आपणें त्या व्हाळाचें उदक पेंवपाक आनी तूं थिंगा लिपोन रावता थिंगासर कावळ्यांनी तुका जेवण हाडून दिवपाक आपणें तांकां हुकूम घाला. आतां देवाची मोहिमा हिंगासर पळयात. आख्ख्या देशांत आख्ख्या राज्यांत भुकमारी आहा. पावस म्हणलो पडना. तरी पूण देवान आपल्या प्रवाद्या पासत एका व्हाळाचें उदक आनी कावळ्या वरवीं जेवण फावो जावपाक हुकूम घातलेलो आहा. हालेलुया. हांवें कावडे कोणा लागीं आपलें जेवण शॅर करता तें पळोवंक ना, काडून वतात पळयलां. वय वो ना? प्रेज गॉड. त्या सुकण्या वरवीं देवान तांकां हुकूम घालो एलिशाक जेवण हाडून दिवपाक. आतां कावडे जेवता तें जेवण इतलेंशें एलिशाक पावचें ना न्हू. एलिशाक प्रेज गॉड. जावं कशे भाशेन ताणें हाडून दिलें, खंयचें जेवण हाडून दिलें आमच्यांनी सांगूंक जायना. पूण देवान येवजण केली एलिशाक कांयच उणेंपण जायना जावंक. जाका ताची गरज आसली, ज्या जेवणाची ज्या पियेवणाची एलिशाक गरज आसली, देवान ताची येवजण केली. ओके. आनी सांगलें तूं हांगासरलो उठ, थिंगा वच, कित्याक थिंगासर आपणें तुका कित्याची गरज आहा तें तुका फावो जावंक आपणें बंदोबस्त केल्या. ताणें म्हणोंक ना की तूं थिंगा वच, मागीर आपूण तूं थिंगा पावल्या उपरांत थिंगा व्हांवोन उदक जातलें आनी तेन्ना आपूण कावळ्याक सांगतलो तुका जेवण हाडून दी म्हणून. ना, देवान म्हणलें आपणें ऑलरेडी तांकां हुकूम घातला, तर तूं आतां थिंगा वच. म्हणजे जाची कित्याची गरज आसली तें देवान ऑलरेडी तांकां एलिशा पासत रेडी करून दवरलां. आपले वाटेंतल्यान जें करूंक जाय आसलें तें ताणें केलां. वय वो ना? जे भाशेन अब्राहमाक भासावणी दिल्ली, अब्राहम आपणें तुका साबा राष्ट्रांचो बापूय केला. म्हणजे आपले वाटेंतल्यान जें कितें करूंक जाय आसलें तें आपणें केलां. तोहेंच एलिशाच्या जिवितान आतां देव तेंच म्हणटा आपले वाटेंतल्यान जें कितें आपणें करूंक जाय आसलें. व्हांवांत उदक जाय न्हू, उदकाची बंदोबस्त आहा थिंगा. जेवण जाय न्हू, आपणें कावळ्याक हुकूम घातला तुका जेवण हाडूंक दिवं. म्हजे वाटेंतल्यान आपणें कितें करूंक जाय आसलें केलां. तूं आतां उठ, म्हज्या उतरा प्रमाणें आयक आनी तूं थिंगा वच. तर एलिशा आतां तेंच करता. ओके. त्या व्हाळान उदक पिवचें आनी तुका जेवण हाडूंक कावळ्याक हांवें हुकूम घातला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्दान नदीचे उदेंती वाटेन आसा त्या खेरीत व्हाळांत तो रावलो. कावळे ताका सकाळ तशें सांजे उंडो आनी मांस हाडटाले आनी व्हाळाच्या उदकान तो आपली तान बागयतालो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एलिशान देवाचें आयकलें. होय आयकलें. आतां आयकोपाक तें एक्चुली सांगलां तेन्ना ताका ती भिशापणां दिसची ना हाली. कावळे म्हाका जेवण हाडून दितले. आतां आयज जरी तुवें आनी हांवें तशेंच आयकलें जाल्यार कितें दिसपाचें आमकां? तुका जेवणाची गरज आहा न्हू, कावळे तुका जेवण हाडून दितले. आमी कितें जातलें? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जायते पाटी देवाची येवजण न्हू आमच्या मनाक सेन्स जायना. इट डज नॉट मेक सेन्स. पिशापणां खंय दिसता. पूण जरी तो देव उतर दिता तो तें उतर जरूर पाळटा. कित्याक तो आपल्या उतराक विस्वाशी. देव सदांकाल आपल्या उतराक विस्वाशी. जरी तो देव म्हणटा की आपणें तुजे पासत उमकें केलां जाल्यार तें ताणें 100% गॅरंटीड केलां. मे बी आमकां त्या वेळार समजना जायत. बट देन ताजो मिनींग हो न्ही की देवान तें करूंक ना म्हणून. आमचो वावर जावंक जाय आमी ते उतराची समजणी घेवपाक. न्ही की
देवाक कितें करूंक लावपाक. देवान आपले वाटेंतल्यान सगळें केलां, जाची कितेंची आमकां गरज आसा तें ताणें आपले वाटेंतल्यान पुरें करून दवरलां. आमचो जो वावर जावंक जाय तो त्या उतराची समजणी घेवपाक. हालेलुया. आतां मे बी एलिजाकूय तें पिशापण खंय दिसलें, पूण देवाच्या हुकुमा प्रमाणें तो गेलो, त्या व्हाळांत रावलो आनी थंयसर दीस आनी रात सकाळ आनी सांजे कावंडे ताका उंडो आनी मांस हाडटाले. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आतां फुडें कितें जाता, कांय दिसां उपरांत देसांत पावस ना जावन तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगतलो. हांगासरूय देव म्हणटा सांगतलो म्हणिना. प्रेज गॉड. कित्याक तो देवाचो स्वयं. जरी तर देव उलयता, शिता फुडें मीठ तो हायना. प्रेज गॉड. आपणें आपले वाटेंतल्यान कितें करूंक जाय तें केल्या उपरांतूच तो आपली बासावणी आमकां दिता की आपणें तुमचे पासत हें केलां. पोत्तून तो एलिजा लागीं उलोवन सांगता, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय तूं राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणजे एलिजा थंय त्या जाग्यार वयच्या पयलीं लेगून देव ते विधवे लागीं उलयलो. आपले वाटेन जें कितें करूंक जाल्लें तें ताणें पुरें केलें. आतां देवाचो सैम बदलता. देव कालूय तोच, आयजूय तोच, फाल्यां तोच न्हू. हो देवाचो सैम. तो बासावणी दिवच्या पयलीं ती ताणें बासावणी ती पुरी केल्या. हालेलुया. एलिजाच्या जिवितान तें आमकां ह्या वेळार ह्या पुस्तकान पळोवंक मेवता. तो एलिजाक सांगता, तूं सिदोनाच्या शारांत वच, जारेफात शारांत वच आनी थंय तुका एक विधवा जेवण हाडून दितली. कित्याक आपणें तुका जेवण दिवंक आपणें तिका सांगलां, ऑलरेडी सांगून दवरलेलें आहा. म्हणटच एलिजा पोत्तून एक पावट देवाचें उतर आयकता. तो जारेफात वचूंक भायर सरता. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जळोव एकठांय करताली. ताणें तिका उलो मारून म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. पूण तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना, पूण दोणांत फकत मूठभर पीठ आसा आनी आयदनांत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इलो जळोव एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतले. एलिजान तिका म्हणलें, ओके थिंगा वेंच्या पयलीं आतां सिट्युएशन पळयात. ओके, सगळ्या देसांत भूकमारी, पावस पडोंक ना, व्हांव सुकल्यात, लोकांक जेवपाक जेवण ना. तरी पूण देव एलिजाक म्हणटा, तूं सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच, थिंगा आपणें विधवेक सांगलां तुका जेवण दिवपाक. आनी एलिजा देवाचें उतर आयकता आनी थंय वेता. पूण थंय वेता तेन्ना आनी तो बायलेक पळयता पळय तेन्ना ते बायलेक म्हणटा, म्हाका पयले सुवातेर इल्लें उदक हाड आनी जाता जाल्यार इल्लो उंडो हाड. पूण ती बायल म्हणटा, तुका आनी खंयचें दिवं, म्हाका थावपा ना हिंगा. अरे, एके वाटेन देवान सांगलां, आपणें ते विधवेक सांगलां तुका जेवण दिवपाक. आतां ती विधवा म्हणटा, तुका खंयचें दिवं, म्हाकाच ना. मॅच जाता दोनूय. ते विधवेगीन कावळ्ळे तरी बरें दिसना. ते तरी एवरीडे मांस आनी उंडो हाडून दिताली. ही विधवा म्हणटा, आपली एक भाकरी करूंक आनी इल्लें तेल आहा, इल्लें पीठ आहा, तें म्हाका आनी म्हज्या पुताक आयच्या दिसाक पुरो आयज काबार जातलें, फाल्यां आमी मरतलीं आनी जेवण नासतना. आतां मॅच जायना.
अरे देव सांगता एक, हिंगा विधवा दुसऱ्यांत उलयता. हांगासर एलिजाच्या मनान कितें येवंक जालें, अरे आपूण रॉंग विधवेशी पावलो काय, मे बी ही न्ही ती काय, आनीक दुसरी विधवा आहा काय हिंगा, येवंक नाका आहलें मनान. कित्याक ताणें पळयलां, देवान पयले सुवातेर आपल्याक पयली जी भासावणी केल्ली ती ताणें पुरी केल्या. मनीस सोड, कावळ्यांनी लेगून आपल्याक जेवण हाडून दिलां. ओके, आतां दुसरी भासावणी आयकून आपूण केलां, पूण थिंगासोर गमन येता, अरे हेच विधवे लागीं जेवण ना, आनीक कशें मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी आमी आमकांय ज्यो देवाच्यो भासावण्यो आमी नियाळ कोत्ता, त्यो जरी आमकां मातशें कितें आमकां ताजें ऑपोजीट दिसना आमकां, भासावणी चलना, भासावणी चलना, पेकोवणी आमकां मेवना. मागीर आमी विचारूंक लागता कित्याक मेवना, कितें आमी आनीक करूंक जाय, आनी कोणाक बोटां दाखयना, हांवें केलां. भासावणेचें एक जेन्ना सिट्युएशनान आहलो, देवाची भासावणी म्हाका खबर आसली कितें म्हाका देवान भासयलां पळय तें, पूण तें त्या वेळार म्हाका पळोवंक मेळना आहलें. सो हांव देवाक विचारूंक लागलो, देवा हें म्हाका कित्याक आजून पळोवंक मेळना, हांवें आनी कितें करूंक जाय ती भासावणी म्हज्या जिवितांत अनुभवपाक. कितें उणें केलां हांवें, कन्फेशन करूंक ना सारकी, टांगसान प्रे करूंक ना सारकें, हें हांव देवाक विचारूंक लागलो. कित्याक म्हजें मन कित्याचेर गेलें, अरे देवा तुवें म्हाका भासावणी केल्या खरी, पूण हिंगा म्हाका सिट्युएशन ऑपोजीटूच दाखयता कितें. सो म्हजें मन भासावणेलें उठोन सिट्युएशनाचेर गेलें, जें दुस्मानाक जाय. कित्याक एक फावट भासावणेलें मन उठोन सिट्युएशनाचेर गेलें, सिट्युएशन आमचो जाता दोंगर, भासावणेकीन व्हडलो जाता सिट्युएशन. कित्याक सिट्युएशन जेन्ना पळयता आमी तेन्ना सगळीं फिलिंग्स आमची मागीर भितरल्यान भायर येता, भिरांत भायर येता, टेन्शन जाता, दिसता हाजे फुडें हांवें आनी कितें करूंक जाय. रोखडोच फोकस आमचेर वता, देवाचे भासावणेलो उठोन, जेजू क्रिस्तालो उठोन रोखडोच फोकस आमचेर येता, हांवें आनी कितें करूंक जाय, देवा आनीक सुबेज मागूंक जाय आहलें, हें आनीक तुमकां बोटां दाखयना, हें हांवें केलां, आनी वर्सां फाटीं न्हू, थोडे म्हयने फाटीं. हालेलुया. हांव देवाक विचारूंक लागलो, देवा हांवें कन्फेशन करूं ना म्हणून म्हाका हें पळोवंक मेळना, सो हांवें सुबेज कन्फेशनां करूंक जाय. हालेलुया. प्रेज गॉड. देवाचेलो फोकस उठोन फोकस गेलो पयले सुवातेर सिट्युएशनाचेर, दुसरो गेलो फोकस म्हज्या फिलिंगाचेर, म्हाका कितें दिसता त्या सिट्युएशनान. विसर पडली कित्याचेर, देवाच्या उतराचेर, ताजे भासावणेचेर. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. पूण एक्चुअली हांवें सिट्युएशनाचेर न्हू, सिट्युएशन कितलें वायट दिसता तेन्ना लेगून देवाच्या उतराचेर फोकस दवरूंक जाय आहलो. कित्याक देवान म्हाका आपल्या उतरा वरवीं भासावणी दिल्या की तुज्यो सगल्यो गरजो हांवें पुऱ्यो केल्यात, कोत्तलो न्हू, हांवें पुऱ्यो केल्यात. जे भाशेन देवान एलिजाक भासावणी दिल्ली की कावळ्याक आपणे हुकूम घातला, हे विधवेक आपणे ऑलरेडी सांगलां, तेच भाशेन देवान आमकांय सांगलां, देवान म्हाकाय सांगलेलें की तुज्यो सगल्यो गरजो आपणे पुऱ्यो केला. म्हज्या वाटेंतल्यान जें कितें हांवें करूंक जाय आहलें तें म्हजे वाटेंतल्यान हांवें पुरें केलां. सेम भासावणी देवान म्हाका दिल्ली, पूण हांव चुकलो त्या भासावणेचेर थीर रावपाक. जेन्ना सिट्युएशन पळोवंक लागलो तेन्ना फोकस गेलो सिट्युएशनाचेर. अरे देवा तुवें म्हाका सांगलां खरें, पूण हिंगासर पळोवंक मेवत ना म्हाका. पूण ही मिस्टेक एलिजान करूंक ना, ही मिस्टेक एलिजान करूंक ना. एलिजा थिंगा कितें म्हणोंक लागलो पळोवया. ओके, आतां एलिजाची सिट्युएशन कितें आहा, देवान एलिजाक सांगलां, आपणे एके विधवेक सांगलां तुका जेवण हाडून दिवपाक. आतां एलिजा वेता आनी ते विधवेक सांगता आपल्याक इल्लें उदक पिवपाक दी, आनी जाता जाल्यार एक आपल्याक उंडो हाडून दी. पूण ती विधवा म्हणटा आपल्या लागीं इल्लें पीठ आहा आनी इल्लें तेल आहा, ताजी भाकरी करून आपूण आनी आपल्याचें पूत जेवपा हाडली, ती जेवन आनीक कांय उरचें ना, फाल्यां आमी मरतलीं जेवण नासतना. तरी पूण एलिजा म्हणटा, एलिजान तेका म्हणलें भियेनाका. हिंगा भिवंक कोण जालें न्ही एलिजान, तांकां तरी एका दिसाचें जेवण, ताका कांयच ना. एलिजा तिका सांगता भियेनाका म्हणून. प्रेज गॉड. हालेलुया.
एलिजा तिका म्हणटा भियेनाका, तुवें सांगलां तशें कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. प्रेज द लॉर्ड. हें पिशापण खंय दिसना एलिजाचे वाटेन. ती म्हणटा आपले निमाणो उणो इल्लो हें पीठ आहा, तरी पूण म्हणटा तो इल्लो आपल्याक दी आनी मागीर उत्ता तेजें तुका कर. प्रेज द लॉर्ड. आमी म्हणटलीं आमच्या शेजाऱ्यांक हें प्रेज गॉड. सो ती एलिजा तिका म्हणटा भियेनाका, तुवें सांगलां तशें कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता, आख्खे पृथ्वीमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाचें आयदन रितें उरचें ना. कितें म्हणटा तो पयले सुवातेर तो म्हणटा भियेनाकाय, तूं सांगता तशें कर. उंडो करूंक वेताली न्हू तूं उंडो कर, पूण पयलो इल्लोसो हाडून म्हाका दी आनी मागीर तुका आनी तुज्या पुताक कर. कित्याक कित्याक तो म्हणना की पयलें म्हजें पोट भर, तो म्हणना पयलें म्हजें पोट भर, तूं तुजें आपल्याचें मागीर पळय. ना, तो म्हणटा, तो अशें म्हणटा कित्याक ताजें मन आपल्याचेर दवरलेलें ना, ताचें मन हा देवान आपल्याक कितें भासयलां ताचेर. कित्याक देवान भासयलां ताका, अरे तुका तूं ह्या जाग्यार वच, थंयसर तुका कित्याची कसल्या जेवणाची गरज आसा, थंयसर आपणें येवजण ताची करून दवरल्या. तूं कितें करूंक जाय तें देवान करूंक जाय न्हू. पीठ वाडोवंक जाय, देवान ऑलरेडी बंदोबस्त ताची केल्या. तेल वाडोवंक जाय न्हू, देवान ऑलरेडी ताची बंदोबस्त केल्या. जी बासवणी आपली पुरी करूंक जाय, ताचे पासत कितें करूंक जाय तें देवान ऑलरेडी केलां. एलिजाचें ध्यान ताचेर हाल्लें, आपल्याचेर न्हू. ती बायल कितें म्हणटा ताचेर न्हू, सिट्युएशन कितें ताका सांगता ताचे लागीं उलयता ताचेर न्हू, पूण देवान आपल्याक कितें सांगलां पळय ताचेर. देवान आपल्याक कसलें उतर दिलां पळय ताचेर. तर तेका लागून तो उलोवन म्हणटा, इस्रायलाचो देव अशें उलयता, आख्खे पृथ्वीमेर सोरेस्परान पावस धाडिसर दोणांत पीठ उणें जावचें ना, न्हय म्हूण तेलाचें आयदन रितें उरचें ना. तो तिका धीर दिता, तूं म्हाका इल्लोसो दी. इल्लोसो दिल्या उपरांत लेगून आमच्यो गरजो सर्वेस्परान पुरो केल्ल्यो आहा. जें पीठ आमकां जाय, जें तेल आमकां जाय तें देवान ऑलरेडी दिलां. कित्याक देवान म्हाका बासवणी दिल्या, म्हाका कांयच उणें जावचें ना. हालेलुया. थँक यू जीसस. आयज आमच्याय जिवितांत देवान असलीच बासवणी केल्या. आयज देव बदलोंक ना. देव कालूय तोच आहलो, एलिजाच्या टायमारूय तोच देव आहलो, आयज आमकांय तोच देव आहा. देवाचो सैम बदलोंक ना. आयज देव आमकांय सांगता, तुका जाची कित्याची गरज आहा ताचो बंदोबस्त आपणें केला. आपूण कोत्तलो न्हू. पयलो तूं आपल्याक कितें कितें कर, आपल्याक आपले पासत कितें तरी कर. आमी जायते पाटी म्हणटा न्हू, आय हॅव टू सर्व गॉड म्हणटा न्हू. आमची जी एक्शन आहा, इट इज इन सर्वीस टू गॉड आमी म्हणटा ना. वी थिंक अबाउट सर्वींग गॉड, रायट? ना, वी वॉन्ट टू सर्व गॉड म्हणटा आमी. आमी विसरता जेसून म्हणलां, आय हॅव कम टू सर्व यू म्हणला ना जेजून. पूण आमच्या मनान कोणाचेर फोकस आहा? आमचेर. I have to serve God. I have to do this for God. But God is saying, no, I have come to serve you. I have done this for you. आमचो फोकस जावंक जाय देवान आमचे पासत कितें केलां पळय ताचेर, न्हय की आमी कितें करूंक जाय पळय ताचेर. आतां हाजो मिनींग हो न्ही की आमी बेश्टेन बसून रावपाचें. ना ना ना, आमी कांयच करपाचें ना न्ही. आमी कितें करूंक जाय तें जावंक जाय दिनवास आनी आर्गां. त्या मनांतल्यान आमचो वावर जावंक जाय, दिनवासनेच्या आनी आर्गांच्या मनान. कित्याक देवान आमचे पासत सगलें केलां. आमकां कित्याची गरज आहा तितलें आमकां ताणें करून दवरलां. आनी तें कशें आमकां दिलां? आपले बासवणे
पोरमणे. आतां एलिजाकूय देवान एक बासावणी दिल्ली, वयो ना? एलिजाकूय देवान एक बासावणी दिल्ली, पूण ती बासावणी पुरी जावचे पयलीं एलिजाक मनार ताज्या कानार पडटा, अरे ही बासावणी गोंय पुरी जातली, आपले लागीं जेवण ना. तरी पूण एलिजा आपलें मन त्या बासावणेलें काडिना, त्या बासावणेचेर दवरता आनी ताचे पोरमणे उलयता. आतां तें पीठ वाडलें, एलिजा उलयलो म्हणटूच एलिजान तें आपल्या तोंडांतल्यान उलयलो म्हणून तें पीठ वाडलें, तें तेल वाडलें ना. तें तेल वाडपाक देवान ऑलरेडी येवजण करून दवरलेली. कित्याक ताणें एलिजाक बासावणी दिल्ली, तुका थंयसर तुका कित्याची गरज आसा, जेवणाची गरज आसा, ताचे सगळो बंदोबस्त आपणें केला. तें वाडपाक देवाची बंदोबस्त जावन आसली. एलिजा उलयलो कित्याक ताणें तें उतर सोत मानलें. एलिजा उलयलो कित्याक ताणें तें उतर सोत मानलें. हालेलुया. आतां उलयलो म्हणलें आयज आमी इंग्लिशीन उतर म्हणटा कन्फेशन. जायते फावटी आमी कन्फेशन करता ह्या मनान की आमी कन्फेशन केल्या उपरांतूच आमकां तें ब्लेसींग मेवतलें, आमकां तें बरेंपण मेवतलें. वय ना? वय न्हू? आमी कन्फेशन केल्या उपरांत तें ब्लेसींग आमकां मेवतलें, तें बरेंपण आमकां मेवतलें म्हणून ह्या मनान आमी करता. एक्चुली आमचें कन्फेशन जावंक जाय, देवान तें ब्लेसींग आपल्याक ऑलरेडी दिलां, हांव उलोवन तें आतां कन्फर्म करता. कशें एलिजान केलें, तें पीठ आनी तेल मल्टिप्लाय जावंक ना एलिजा उलयलो म्हणून. एलिजा उलयलो कित्याक ताणें मनान पयलें तें पीठ आनी तेल ऑलरेडी मल्टिप्लाय जालां म्हणून. समजता? कन्फ्यूज जाता? प्रेज गॉड. आयज आमी जीं कन्फेशनां करता तिवूय कन्फेशनां ह्या मनान जावंक जाय की देवान ऑलरेडी म्हाका बेसांव दिलां. देवान ऑलरेडी जी बासावणी म्हाका केल्या ती ताणें पुरी केल्या. ती हांव उलोवन आतां कन्फेस करतां, ती उलोवन आतां कन्फर्म करतां. ती घडोवन येना की हांव उलयतां म्हणून, ती घडोवन आयल्या म्हणून हांव उलयतां. हालेलुया. समजता? प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. आनी जेन्ना तो उलयलो, आख्खे पृथ्वीर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाचें आयदन रितें उरचें ना. तें आयकून ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलिजा उद्देशीं सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण आयदनांत तेलूय सोंपूंक ना. कशें जालें? देवाचे पदवेन. न्ही म्हूण ती बायल, ना तिचो पूत, ना एलिजा आख्ख्या देसांत वचूंक ना, सांसपूंक ना, आनीक कोणा कडल्यान पीठ हाडूंक ना म्हूण तेल सोदूंक वचूंक ना. पीठ वाडलें, तेल वाडलें, पावस येसर तें तिंकां पावलें देवाचे पदवेन. कित्याक देवान ताचो बंदोबस्त केल्लो. एलिजा उलयलो सोत मानून की देवान जें आपल्याक बासायलां तें देवान पुरें केलां. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. हालेलुया. प्रेज गॉड. आतां हें एक अजाप न्हू. आयज ती बायल म्हणटा इतलेंच पीठ आहा, इतलेंच तेल आहा, एका दिसाक आमकां पावतलें, फाल्यांक आनी ना. तोरी नोयच फाल्यांक पूण आनीक म्हाका दिसता 3 वर्सां, 2-3 वर्सां तांकां कांयच उणेंपण आनीक नाहल्लें देवाचे पदवेन. हालेलुया. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. पूण हातून इलायजान आपलें मन बासवणेचेर दवरूंक जाल्लें वना. जोरी तर ताणें आपलें मन बासवणेलें काडलेलें आनी म्हणलेलें देवाक, देवा तुवें म्हाका धाडला हिंगा खरो, पूण हिंगा ही बायल उमकें उमकें म्हणटा, आपणें आनी कितें करचें? दुसरी बायल दी आपल्याक. प्रेज गॉड. हें एलायजाच्या मनान तो दुबाव येतलो आहलो, भिरांत येतली आहली. जोरी तर ताणें आपलें मन त्या बासवणेलें काडलेलें जाल्यार, पूण एलिजान आपलें बासवणेलें मन काडूंक ना. आपलें बासवणेलें मन काडूंक ना. आपलें मन त्या बासवणेचेरूच दवरलें आनी अकॉर्डिंगली तो
उलयलो. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. आतां आमकांय देवान साबार भासाण्यो दिल्या आनी त्यो भासाण्यो पुऱ्यो केल्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. जी भासावणी आमी ह्या वेळार आमच्या जिवितांत सोत मानता, बिलीव करता. कितें सिट्युएशन येता काय ह्या वेळार आमचें मन त्या भासावणींतल्यान काडून व्हरप. हो नियाळ आतां तुमी करया. ओके, हो नियाळ आतां तुमी करात. ह्या वेळार मे बी कसली भासावणे पासत तुमी सोत मानतात. खंय तो प्रेशर येता तुमचें मन त्या भासावणींतल्यान काडून आनी कित्याचेर व्हरोंक. आनी त्या प्रेशरान लेखून तुमी कितें उलयतात. तुमी उलयतात सिट्युएशन कितें दिसता तो प्रेशर येता ताचे प्रमाणे हो तुमी उलयतात देवान म्हाका भासयलां, हांव आनीक लेफ्ट पळयना रायट पळयना. देवान म्हाका हें भासयलां आनी देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. तर ह्या भासावणेचेर हांव थीर रावतां. कोणीय म्हाका कितेंय म्हणत, म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक म्हाका कितेंय दिसत, पूण म्हजो भावार्थ ह्या देवाचे भासावणेचेर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. देवान जी आमच्या जिवितांत भासावणी पुरी केल्या न्हू, सगल्यो भासावण्यो ज्यो ताणें आमकां दिल्यो सगल्या बरेपणा पासून ताजें आमी बरें जिवीत जिवपाक ताजी गिरेस्तकाय, ताचें वर्तेपण, ताची मोहिमा आमच्या जिवितांत अनुभवाक ताणें जितल्यो आमकां भासावण्यो केल्या त्यो सगल्यो ताणें पुऱ्यो केल्या आपले कृपेंत. हांगासर आमी पळोवंक जाय देवाची कृपा. हांवें म्हणलेलें न्हू पयलें, जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना आमी वाचूंक जाय हे नदरेन की देवान आमचे पासत कितें केलां पळय तें. म्हणजे आमी वाचूंक जाय देवाचे कृपेचे नदरेन. देवाची कृपा देवान आमकां कशी दाखयल्या, आमच्या जिवितांत आपली कृपा कशे भाशेन ओतयल्या पळय ते नदरेन आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय. न्ही की देव कितें करतलो, पूण देवान आमचे पासत कितें केलां पळय ताचे पासत. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. कित्याक सगळें न्हू देव कृपेवंत देव. इंग्लिशीन तुमी ग्रेस आयकलां आसतलें. या ग्रेस म्हळ्यार कृपा म्हळ्यार आमकां फावना तें आमच्या जिवितांत. ओके, क्लोज रॉंग न्ही, पूण आनीक ताजे किन सुबेज आहा तेका. देवाची कृपा म्हळ्यार देवाची खुशी. फुडें प्रेज गॉड. देवाची कृपा म्हणल्यार देवान आपली पदवी, आपली मोहिमा, आपलें सगलें आमचे पासत वापरलां आमकां फावना तेन्ना लेगून. आपली पदवी, आपली मोहिमा, आपलें सगलें बरेंपण आमचे पासत वापरलां आमकां फावना तेन्ना लेगून. कित्याक जोरी तर आमकां फावो आहलें आमी तें जोडून घेतलेलें जाल्यार ती आनी कृपा जावचें नासलें. तें जातलें मागीर तें फारीकपण. आमकां फावना न्हय म्हूण आमी जोडून घेवंक ना तेन्ना लेगून देवान आपली मोहिमा, आपली कृपा, आपली मोहिमा, आपली पदवी आमचे पासत वापरल्या तेन्ना ती जाता ताची कृपा. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां जोरी तर देवान आमकां भासावणी दिल्या, आमकां आपलें उतर दिलां आनी तें उतर पुरें केलां जाल्यार ती जावन आहा ताची कृपा. कित्याक तें उतर पुरें करचे पयलीं ताणें आमकां सांगूंक ना न्ही की तुमी तें जोडात म्हणून, की तुमी आपल्याक
आपली सर्वीस केल्या उपरांतूच आपूण तुमकां ती भासावणी दितलो. तुमी मागणें केल्यारूच आपूण तुमकां ती भासावणी दितलो. ताणें आपले वाटेंतल्यान ती भासावणी पुरी केल्या. आतां प्रश्न येना तुमच्या मनांत जेन्ना हांव म्हणटा की आमी मागणें केल्यारूच तो भासावणी दितलो, भासावणी पुरी करतलो हें न्हू. ताणें आपली भासावणी पुरी केल्या ऑलरेडी. तर मागणें आनी कितें करूंक जाय? येना प्रश्न मनांत? मागणें आनी कितें करूंक जाय? तर ताणें ऑलरेडी केलां न्हू आपले वाटेंतल्यान. मागणें आनी कितें करूंक जाय? कित्याक दिसता तुमकां मागण्याचें आनी कितें गरज? मागणें आमी करता देवा कडल्यान कितें मागूंक न्हू. मागूंक करेक्ट न्हू. आतां देवान ऑलरेडी जरी आपल्या वाटेंतल्यान पुरें केलां जाल्यार मागूंक आनी कितें जाय? प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. एक्चुली आतां न्हू मागण्याचो अर्थूच डिफरंट जाता. जेन्ना आमी देवाचें उतर समजता ताचे कृपेचे नदरेंतल्यान ताणें आमचे पासत कितें केलां ते नदरेंतल्यान जाल्यार मागण्याचो अर्थूय डिफरंट जाता. आतां आमचें मागणें जायना की आमी देवा लागल्यान कितें मागूंक जाय म्हणून. आमी मानून घेता की देवान आपली भासावणी आमच्या जिवितांत पुरी केल्या. ती आमी भावार्थांत स्विकारता आनी ताचे पासत देवाक आर्गां आनी देवाक महिमा दिता. हालेलुया. तर हातून न्ही मागणें जाता देवा लागीं अग्री जावपाक. पयलीं देवान जेन्ना मनशाक रचलो तेन्ना संवसाराचेर हो संवसारान सगळे रचनेचेर अधिकार देवान मनशाच्या हातीन घातलो. वय ना? तर जरी तर देवाक संवसारान कितें करूंक जाय आहलें आपले वस्तू घेवन करूंक जायना आहलें. ताका करूंक जाय आहलें तें मनशा वरवीं. कित्याक आतां अधिकार कोणाच्या हातीन आहा? मनशाच्या हातीन. सगळे रचनेचेर अधिकार मनशाच्या हातीन आहा. जरी तर देवाक रचने मदें कितें तरी करूंक जाय जाल्यार मनशाच्या अधिकारांतल्यान करूंक जाय. आपलेच वस्तू घेवन कांय करूंक जायना. कित्याक आतां ताणें अधिकार मनशाच्या हातीन दिला. आतां पूण मनीस म्हणटा पातका वरवीं मनीस म्हणटा आपूण तो अधिकार काडटा आनी सैतानाच्या हातीन दिता. वय ना? वय ना? हां प्रेज गॉड. तरी पूण सोडवणेक पासून देवाक एका मनशाचें राजीपण जाय आहलें. तेका लागून जेजूक मनीस जावन येवचो पडलो न्हू. कित्याक जरी तर देवान सगळें आपले वस्तुकी करूंक जातालें जाल्यार मनशाक सालवारूय आपले वस्तुकी करूंक जायचो नाहलो. देवाक मनशाक सालवार आपले वस्तुकी करूंक जातलो आहलो? जायना. तेका लागून देवाक मनशाच्या रुपान जेजूक मनशाचें रूप घेवन संवसारार येवंक पडलो. कित्याक मनीस जावन तो देवाक आपलें राजीपण दिता आख्ख्या मनशा कडल्यान सालवार करूंक. Man had to cooperate with God for God to do anything. Even to save man had to cooperate with God. मनशाक सालवार लेगून करूंक एका मनशाक जेजू क्रिस्ताक देवा लागीं देवाक आपलें राजीपण दिवंक जाय आहलें. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आतां आमच्या जिवितान देवाक आपल्याक जाय तें करूंक जाता? जाता? आमच्या जिवितान देवाक आपणें जाय तें करूंक जाता? कोण वय म्हणटा? So God can do anything in your life? देवाक जाय जाल्यार करूं येता. वय तें करून दवरलां तें स्पिरिच्युअल वर्ल्डान. आयज सगळें बरेंपण आमी ह्या वेळार आख्खें 100% बरेंपण आजून अनुभवूंक ना न्हू. Can God interfere in our life? Then how can you say God can do anything in your life? Then he can turn you around and
So he can show you the way, but he can't on his own turn you around, right? Even now, if you want to go in this direction, God cannot simply come and turn you and make you, force you to go in this direction, right? Because he respects your decision. He respects your choice. He has given you the authority over your life. Now, if you want to go in this direction, he cannot come and forcefully make you go in the other direction. You have to agree with him. तुवें ताजे लागीं agree जावंक जाय. Only then he will show you. तो तुका दाखयतलो जोरी तर तूं हे वाटेन चलता आनी ही वाट सारकी न्हू जाल्यार देव येवन दाखयतलो की ही वाट सारकी न्हू म्हणून. आनी कोणाक धाडटलो आमकां सांगपाक, आमकां दाखोवपाक, आमकां शिकोवपाक की हे वाटेन सारकी चलो, ही वाट सारकी न्हू, ही वाट सारकी, सो तूं हे वाटेर चल. देव जरूर धाडटलो. पूण फोर्सफुली ताणें येवन आमचें डिरेक्शन चेंज करूंक जायना. जोरी तर देव आमचें डिरेक्शन चेंज करतलो जाल्यार आमी ताजे लागीं अग्री जावपाक जाय. Correct? Otherwise, now can God force us to accept God, accept Jesus as our Lord, God and Savior? No. We have to make that decision. आमी तें decision घेवपाक जाय. तें decision तो choice आमचो जावंक जाय की आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी म्हणून मानून घेता. हालेलुया. देव आमकां दाखयता, देव आमच्या जिवितांत आनी कोणाक तरी धाडटा आपलें उतर सांगपाक, आपलें शुभ वर्तमान पुरगोटपाक. जेजू कोण तो आमकां वळख दिवपाक, जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या जिवितांत कितें जालां ताची वळख दिवपाक देव कोणाक तरी धाडटा. पूण ताचे उपरांत डिसिजन आमी घेवपाक जाय. जेजूक मानून घेवपाक, जेजूक आमचो सोमी सोडवणदार म्हणून मानून घेवपाक. तर देवाक आयज लेगून आमच्या जिवितांत फोर्सफुली कांयच करूंक जायना. जे मेरेन आमी देवा लागीं अग्री जायना ते मेरेन देवाक कांयच करूंक जायना. मागणें तो आमचो देवा लागीं अग्रीमेंट. आमी जेन्ना देवा लागीं अग्री जाता तेन्ना तें आमचें मागणें जाता. मागणें म्हणल्यार आमकां कितें दिसतालें, देवा लागीं मागप, देवा म्हाका जॉबाची गरज, म्हाका जॉब दी. देवा म्हाका एका लायफ पार्टनराची गरज, म्हाका लायफ पार्टनर दाखय. मागणें म्हणल्यार आमकां दिसतालें देवा लागीं मागप. आतां देवान आपले वाटेंतल्यान सगळें केलां म्हणटच आमचें मागणें जाता तो देवा लागीं अग्रीमेंट. देवा तुवें म्हजे पासत हें सगळें केलां, हांव अग्री जाता आनी एमॅन म्हणटा. एमॅन म्हणल्यार कितें? जशें तुवें म्हणलां तशें जावं. आतां देव म्हणटा आपणें तुज्यो गरजो पुऱ्यो केल्या. आमचें मागणें जाता आमी आमेन म्हणटा पळय तेन्ना देव म्हणटा तुज्यो सगळ्यो गरजो आपणें पुऱ्यो केल्या. आमी जेन्ना आमेन म्हणटा म्हणजे आमी म्हणटा जशें तुवें म्हणलां तशें जावं, तेन्ना आमी देवा लागीं आमचो अग्रीमेंट दाखयता. हालेलुया. जोरी तर आमी हे वाटेन चलता आनी देव म्हणटा टर्न जाव, कित्याक टर्न जाल्या उपरांत सगळीं आपलीं बरेपणां तुका मेळटलीं. आमी आमेन म्हणटा तेन्ना तो आमचो टर्न जाता, आमचें डिसिजन जाता टर्न जावंक. देव दाखयता ते वाटेर चलोंक. तें जाता आमचें मागणें. तें जाता आमचें मागणें. देव म्हणटा हे वाटेंतल्यान आपलें जिवीत हा, आमी म्हणटा आमेन आनी टर्न जाता. तेन्ना आतां हे वाटेर देवान सगळें आमचें पसत केलां, तेन्ना हे वाटेर आतां आमी देवाक दिनवासता, देवाक आर्गां दिता. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. आतां हे भाशेन जिवीत जियोवपाक, हे भाशेन जिवीत जियोवपाक पयले सुवातेर देवान आमकां कितें भासयलां ताची वळख आमकां जाय, ताची समजणी आमकां जाय. वय वा ना? कित्याक सगळ्यो भासावण्यो जरी आमी कितें आमेन म्हणच्या पयलीं आमी कित्याक आमेन म्हणटा तें आमकां कळून येवंक जाय न्हू. वय वा ना? खबर नासतना कित्याक आमेन म्हणटलीं, कितें खबर आहा ताकाच आमेन म्हणटलीं न्हू आमी. सो जरी तर देवान कितें भासावणी आमकां दिल्या ताका जरी आमी आमेन म्हणटलीं जाल्यार
ती बासावणी कितें ती आमकां गोमोन येवपाक जाता. ती बासावणी आमकां गोमोन येतली कही देवाच्या उतरांतल्यान. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतलीं तेन्ना त्या उतरांतल्यान बासावणी आमकां गोमोन येतली. आतां आख्खो बायबल वाचूंक आमकां कितलो टायम येतलो? वय ना. सो देवाच्यो सगल्यो बासावणी आमकां कह्यो गोमोन येतल्यो? थंयसर हेल्प करूंक जाता ते वायट बुकान. सगळ्यां लागीं हा वायट बूक? वय वायट बूक हा न्हू. ना त्या वायट बुकार वी से दे आर नॉट प्रेयर्स. We always say they are not prayers. That's because they are not like prayers how we previously used to think about prayers. But actually those are all promises. वायट बुकार जितलें कितें आहा सगळे स्क्रिप्चर आहा त्यो सगल्यो देवाच्यो बासावण्यो जावन आहा. पयलें कन्फेशन इंग्लीश हो कोंकणी आहा? ओके इंग्लिशीन कन्सर्निंग वरी एंड फियर आहा. जरी तर आमकां भिरांत येता, टेन्शन जाता, वारी आहा जिवितान, जाल्यार ताजे अगेन्स्ट देवान कितें बासावणी आमकां दिल्ली आहा त्यो त्या सेक्शनान कन्सर्निंग वारी एंड फियर हुस्क्याक खंती पासत. जरी तर आमकां मटिरियल निडाची कसली गरज आहा पयशांची ऑर कसलें मटिरियल नीड, रिगार्डींग दॅट गॉड्स प्रॉमिसीस आर देर. जरी तर आमकां देवाची जाणवायची गरज आहा तेवूय सेक्शन त्या वायट बुकान आहा. तर आमी कितें करूंक जाता, तो वायट बूक घेवन जाचेर आमी नियाळ कोत्ता थंयसरली एक प्रॉमीस घेवन ताचेर नियाळ करूंक जाता. ती प्रॉमीस घेवन तीच प्रॉमीस आमी बायबलान वाचूंक जाता. कित्याक थिंगासर आमकां ती एके लायनीन देवाची बासावणी दिल्ली आहा. ओके, पूण ती बासावणी घेवन आमी बायबलान येवन तो सेम स्क्रिप्चर बायबलान वाचलो, ताजे पयलींचे स्क्रिप्चर वाचले, ताचे उपरांतले स्क्रिप्चर वाचले, ताची आनीक खोलायेन आमकां समजुणी मेळ्ळी. हे भाशेन तो वायट बूक उजार करून आमी देवाच्या बासावण्याचेर देवाच्या बासावणेची पयले सुवातेर आमी वळख घेवंक जाता आनी दुसरी त्या बासावण्याचेर नियाळ करूंक जाता. वी यूज दॅट वायट बूक एज अ गायड टू अंडरस्टँड द वर्ड ऑफ गॉड मोर. वायट बूक इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर बायबल. आमी म्हणूंक जायना की आपूण वायट बूक घेवन बसतलो, बायबल केन्ना वाचत ना. द वायट बूक एक गायड कहो, धाकटो गायड. त्या वायट बुकायलो स्क्रिप्चर घेवन ज्या स्क्रिप्चराचेर आमी नियाळ कोत्ता तो स्क्रिप्चर आमी बायबलान पळोवंक गरज. हालेलुया. ताजे पयलींचे स्क्रिप्चर वाचले, ताजे उपरांतले स्क्रिप्चर वाचले, आनीक खोलायेन आमकां वळख मेळटा. ते भाशेन त्या वायट बुकांतल्यान देवान जे कितें आमकां बासावणी दिल्या त्यो आमी ताची वळख आमी घेवंक जाता. वी कॅन कम टू नो वॉट ऑल गॉड हॅज प्रॉमिस्ड फॉर अस थ्रू दॅट वायट बूक. सो जरी तर तुमचे लागीं वायट बूक ना सद्याक, सकयल कॉपीज आसतल्यो आमच्या कोणा लागीं मागात, प्लीज टेक. ओके, दोनी आहा, कोंकणी आहा, इंग्लिशीनूय आहा, वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल वीथ. ओके, सो यू टेक दॅट अँड यू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉमीस वीच यू आर बिलिव्हींग फॉर रायट नाव. ह्या वेळार कसली प्रॉमीस, कसली देवाची बासावणी तुमच्या जिवितांत लागू जाता ताचेर नियाळ करात. आनी सगळी आतां वाट आमी हे वाटेन चलतालीं जायत. वेन वी कम टू नो दॅट प्रॉमीस एंड वी से आर एमेन टू दॅट प्रॉमीस, त्या बासावणेक आमी आमचें आमेन म्हणटा तेन्ना आमचें डिरेक्शन चेंज जातलें. आनी एक पार्ट तें डिरेक्शन चेंज जालें म्हणटच आतां आमी हिंचे वाटेर चलता ती वाट जावन आसा देवाच्या बरेपणान भरलेली. देवान ऑलरेडी आपली बासावणी पुरी केल्ली ती वाट, आनी ते वाटेर चलता म्हणटच आमी देवाक आर्गां आनी मोहिमा दिता. कित्याक आतां आमी देवाक आमचें आमेन म्हणलां, आमचें डिरेक्शन चेंज जालां. त्या नव्या डिरेक्शनान आतां देवा लागीं मागूंक आनी ना. कित्याक देवान आमकां ऑलरेडी सांगलां आपणें हें तुमचे पासत केलां. ही बासावणी जी आपणें तुका दिल्या ती आपणें आपले वाटेंतल्यान पुरी केल्या. आमी ते बासावणेक आमचें आमेनूय म्हणलां. आतां ताजे फुडलो रिस्पॉन्स आमचो जावपाक जाय देवाक आर्गां आनी मोहिमा दिवंक. हालेलुया. कित्याक आपले वाटेंतल्यान ताणें ती बासावणी पुरी केल्या न्हू. सो आमच्या वाटेंतल्यान आनी कितें उरलां? फकत आर्गां दिवपाक, फकत दिनवासपाक. हालेलुया. जितले सुबेज आमी दिनवासता, जितली सुबेज आमी देवाक आर्गां दिता, तितले सुबेज आमचें मन त्या बासावणेचेर थीर उरतलें. आतां आमी जें देवाक आमेन म्हणलां
देवान आमकां आपली भासावणी दाखयल्या आनी देवाक आमचें आमेन आमी म्हणलां आनी आमचें डिरेक्शन चेंज जालां. ह्या वाटेर येताना लागून प्रेशर येतलो मनान, पूण हे वाटेर आमी चलतना जितले सुबेज देवाक आर्गां दिता, जितलो सुबेज टायम देवाक मोहिमा दिता, तितलें आमचें मन थीर उरतलें त्या भासावणेचेर. जो प्रेशर येता आमचें मन ते भासावणेलें काडून आनी कित्याचेर व्हरपाक, तें बंद जातलें जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता, देवाक मोहिमा दिता पळय तेन्ना. Praise and thanksgiving is the way to keep our mind stayed on the promise. Praise and thanksgiving is the way to keep our mind stayed on the promise. Hallelujah. Thank you, Jesus. So let's go with that understanding. ही समजणी घेवया की देवान आपले वाटेंतल्यान जी भासावणी आमकां दिल्या, आपले वाटेंतल्यान जें कितें आमच्या बरेपणाक करूंक जाल्लें तें केलां. हालेलुया. ताका ताची समजणी, ताची ओळख घेवन ताका आमी आमचें आमेनूय म्हणलां. तर आतां देवाक आर्गां दिवया, मोहिमा दिवया. कित्याक त्या आर्गां आनी मोहिमा वरवीं आमचें मन थीर उरतलें ताजे भासावणेचेर, आनी कित्याचेर न्हू. जी ताळणी येता ताजेर न्हू, पूण ताजे भासावणेचेर आमचें मन थीर उरतलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर सोंपया, ओके. पूण ही समजणी घेवन या आनी एक निचो करया. आमचें मन आमी चॉयस आमचो, डिसिजन आमचें मन कित्याचेर दवरूंक जाय पळय तें आमकां कोणें फोर्स करूंक जायना. आयज निचो घेवया, आयज डिसिजन घेवया. आर्गां आनी मोहिमा वरवीं आमचें मन देवाचे भासावणेचेर दवरपाक. कसलो प्रेशर येता, कसली ताळणी येता, ताका आमी पावर दिना जावंक. पावर दिवया देवाचे भासावणेक. आमचें मन ताजे भासावणेचेर दवरूंक, आर्गां आनी मोहिमा वरवीं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओके. दोय दांपया. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, thank you for this understanding that you have given us, that it is your promise, that it is through your promise that we experience your fullness. तुझी सगळी गिरेस्काय तुझे भासावणे वरवीं आयज आमी अनुभवता. आयज बापा, आयचो दीस, फाल्यांचो दीस आनी हें फुडलें जिवीत तुज्या भासावणे प्रमाणें जियोंक, तुजें बळ, तुजी गोठाय आनी तुजी जाणवाय तूं आमकां दिताय म्हणून हांव तुका दिनवासतां. सदांच आमच्या आदाराक तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमचेर पाठयलाय, ताचे पासत आमी तुका दिनवासतां आनी आमी मागता हे तुजे वाटेर चलूंक. तूं सदांच तुजे जाणवायेचेर आमचें मन हाडटाय. तुजी जाणवाय तूं आमकां दिताय दिसपट्टी तुजे भासावणेचेर थीर रावंक. आमचें मन तुजे वयल्यान काडून कितें वता ताजेर ताका पदवी दिना जावंक, तुजे भासावणेचेर आमी थीर रावंक. तूं तुजीच कृपा आमकां दिताय म्हणून तुका दिनवासतां. म्हाका बापा तुका दिनवासतां हे समजणे पासत, ह्या बळा पासत, हे गोठाये पासत आनी तुजे जाणवाये पासत आनी ह्या तुज्या पवित्र आत्म्या पासत, तशेंच जेजू क्रिस्ता पासत, जाच्या रोगता उदेशी आयज तूं आनी हांव एक जाल्या. हाचे पासत म्हाका बापा हांव तुका आर्गां दितां, हांव तुका मोहिमा दितां. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can we clap for our Lord Jesus? Praise God. Thank you, Jesus. Live stopped? Okay. तर